सगळ्यांक नमस्कारू. हांव जयश्री पै. आज आमी आमगेले आरोग्य रक्षाचे दोन्ही अंकण तुमगेल मुखार घेवन येतसाची. आयचे आमगेल विशय आसा मानसिक रोग म्हळ्यार मानसिक आरोग्य आनी तांतू भितरी आमकां कस पुराय बदलावण जाता आमगेल्या जिवनांतू त्या पुरो विशयांतू आज आमगेलो उलोवच्याक आमगेले सुप्रसिद्ध जनप्रिय डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक आमगेल वाहिनींत आसची म्हूण सांगूक संतोष जाता. फुडले एपिसोडांतू आमी शारिरीक आरोग्य हाजे वयरी योगा आनी आयुर्वेदाचे प्रभाव कशे आसता म्हळ्यार विशयांत आयकलेले आसची. आज एक कॉमन प्रॉब्लेम्स ते आमी कशे सॉल्व करयत आयुर्वेदानी जेवो आमगेल वे ऑफ थिंकिंग त्या पुरो विशयांत आज आमी आयकुया. आमी मुखार वचे पयस फुडें डॉक्टर ज्ञानेश्वर नायक हांकां आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर माम. आज आमगेल फुडले अंकण कसं उलयलें की ताजे मुखावेल भाग आमी आतां मुखार सुद्दां आसाची. तुमकां वापस आमगेल वाहिनींतू स्वागत. आज आमी सूर करतनाची हे विशय मुगेल मात येतस म्हळ्यार आयच्या समाजांतू ಒತ್ತಡ आतंक प्रेशर डिप्रेशन हें पुरा म्हळ्यार चड जातस. हाका योगा कशी परिहार करता आनी हाका कारण कसं आशा पुरो म्हण एक सांगीत की तुमी. ಖಂಡಿತ. ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಹೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಸಾನ್ ಚರಡ್ ಆದರ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಪೂರಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ಲಾರಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗ ಅಂತೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಸಂಗಿಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಹುಡುಗಾಸೆತ್ತ ಬಾಲಹಸ್ತಾವತ್ ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಃ तरुणस्तावत तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत चिंताक्रांतः चिंतासक्तः म्हळ्यार एक सांज चेरडाके टेन्शन आसता, एक ओल्ड एजाके टेन्शन आसता, एक तरुणाके टेन्शन आसता, तांगेले म्हणजे टेन्शन आसता. एक सांज चेरडाक तुम्ही देवस्थाना व्हरा, तुम्ही हॉलिडेका हॉला व्हरा, एक ग्लासा अंगडी व्हरा, व्हाईट हाऊस बिल्डिंग भितर व्हरा, खंय गेल्यार म्हाका खेळचे सामान खंय मेळटा म्हणून ताका तेंच टेन्शन आसता. म्हळ्यार चेरडू ताका खेळचे म्हाका मेळ्ळी म्हणून ताका ताजें टेन्शन. ताका एक तरुणाक एक यंग आशिल्ले एडल्ट एक यंग चल्लो तो खंय हॉलिडेके वचो एग्जामिनेशन हॉला बसो तरुणी केस म्हूण पळयत के म्हळ्यार तागेले मॅटर ते म्हळ्यार तितले म्हूण न्ही इंट्रस्ट तागेले ते एक तरुणी एक चल्लो केस म्हूण पळयत के. तशी एज जाल तशी रसने तिना चिंता करचे जाल्यार अनवॉन्टेड थिंकिंग ताका येत आसता, चिंताक्रांत म्हळ्यार ते नॅचरल ते अशें म्हण केल्यार देवाल ध्यान करचें कोण म्हूण एक तशें आसता. त्या देखून चिंते नंती कोणी नांती प्रति एकले चिंते आसता तांणी चिंते घेवका की नक्की म्हूण थिंक करच्याक योग अगत्य. कला म्हण सांगल्यार योग हा चित्तवृत्ती निरोध. योग मनस्सिನ ಋಣಾತ್ಮಕ अंश कसं सांगलें त्या परत दूर करच्याक नेगेटिव्हिटी दूर करच्याक योग सहाय करता. ते कशी म्हणून सांगल्यार खंयचे एक मनशाक मायंड स्ट्रॉंग जावका जाल्यार तागेले फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ ताका आसता. खाली मायंड स्ट्रॉंग आसा फिजिकली गटी ना जाल्यार प्रयोजन ना. तेन्ना फिजिकली फिटनेस आसा मायंड तागेले स्ट्रॉंग ना म्हणून जाल्यार प्रयोजन ना. आमी पळयतात कितें यंग आशिल्ले वर जन कसं समस्या करून घेतात ती. त्या देखून दोन्हीके बॅलन्स करच्याक योग खंडित हेल्प करता. दोन्हीके बॅलन्स करपाक योग हेल्प करता. तशींच आमगेले जीवनशैलींतू आमकां एक जाय जाल्यार एक मार्गदर्शन योग दिता. हाका कारण कसं आसा पुरो. तुम्ही सांगले म्हणे की चिंते मागीर मनाक दुःख खिन्नते डिप्रेशन असेल पुरा कारण कसं म्हणून सांगल्यार एक आमी आशिल्ले सरावंडिंग आमी दोन्हीचे आमी घेवचे आहार दोन्हीचे आमी करचे जीवनशैली आनी विंगड विंगड रोग केलो दुःख करचे रोग आसता पण तसले रोग नासल्यार दुःख करून घेता ती विंगड विंगड कारण आसता मनाक एक ओवर थिंकिंग वय वय चिंता यश्च चिता यश्च खाली चिंते आणि चितेक बिंदू मात्र विशेषते एक बिंदू मात्र चिंते आणि चिते मध्यंत एक बिंदू मात्र असता. तुम्ही एका स्कूलांत मस्त गोत्त आशिल्ले श्लोकांत येता मग जाल्यार चिता दहती निर्जीवम चिंता दहती सजीवम काय चिता आणि चिंता म्हणून बरयल्यार एक बिंदू मात्र डिफरन्स आसा. जाल्यार एक चिते निर्जीव वस्तूक दहन करता जाल्यार चिंते मनशा जिवंत आशिल्ले मनशाक दहन करता. त्या देखून ते आमी चिंते करता की नक्की की म्हण ताका कळका एक सान विशय केलो जन दुगडा
भयंकरता वय, एक कसं नाही ना की एक्झाम आता फेल झालं म्हणून कोण की सुसाईड करून घेता एक चाललो आता फ्युचर थिंक करचे कॅपॅसिटी आसा ताका हा पापा आनी आम्म की मस्त जन ताका एक आश आसता चेडाल वयरी तो एक एग्जाम तू आमगे प्रधानमंत्री रमला एग्जाम इज ऑलवेज तुगेले त्या दिसा कंडिशन मॅथ्स फेल जालें म्हणून परमनंटली फेल नाही ते दिसाक फेल तू तितल्यांची म्हणून सांगला बार्लेक आमगे देशात प्रधानमंत्री सांगितलं एक विषयांत फेल जाल वय म्हणल्यार ते दिसाचे तुगेले त्या स्टेज येता आमकां शिक्षक दान तू मस्त मेळटा त्या देखून पास फेल जस्ट तुगेले एक स्टेप तितले विना हा त्यांचे फायनल नाही म्हणून सांगेल बारी खुश जाले त्या मस्त्यान चेडवांक आनी आमगे देशाचे प्रधानमंत्री बरयले चेडवांक कितें पुस्तक हांव वचून पळयलें बार्लेक कोण सांगला एक योग्य रीतीन बरयला त्या देखून हाका कारण कसं नाही म्हणून सांगले प्रति एका कारण आम्ही जावन आसा ती विंगडाली कसं नाही फोर्स करेत विंगड म्हणतो तू ते बैस उठा म्हणून कोण बसत उठ्ठी तो प्रेजर नाही मनुष्य नाही बसका की नाके की रपका की म्हणून आम्ही थिंक त्या देखून असं ಲೆಕ್ಕ ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನ ವೃತ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ಚಾಕ ಆಮ್ಮಿ ಕಾರಣ जावन आसा करेक्ट व्हेरी नाईस वेल सेड खुशी जाली आता अनेक आत्ताचे परीक्षा ओत्तड मोबाईल व्यसन पियर प्रेशर हे पूरा आणि पोषकाल निरीक्षा सकट पशी वाड हे पूरा असताना चेडवांक कसं जात म्हणारी ताजे चेडवाल वेरी परिणाम घालता तेच तसंच वेळारी पोषकांनी आणि शिक्षकांनी कशी चेडवाल भावना अर्थ कोण ओरका म्हण होय तुम्ही एक स्कुलांत उन्नत विद्यार्थी आशिल्ले तुमकां गोत आसा आम्ही स्कुला वताना आमगेले मार्क्स चड म्हळ्यार 60-70 मार्क्स आमी घेतिल्ले चड ताजे टॉपर कोण जालें की 70-80 घेवन अशें पुरो आतां लास्ट रँक आशिल्लो 90 वयर आसता तो एक स्कुलांत म्हळ्यार वय 95-98 वय पुरो जन तितले वयर येता ती म्हळ्यार मार्क्साक व्हॅल्यू ना जाला आणि नाही जाल्यार ताणें खाली बुक्का मात्र व्हॅल्यू विंगडाक व्हॅल्यू ना जाला त्या देखून पेरेंट्सांनी आमगेल्या चेडवांक एक गुलाम जावन होड करका की ताका जिवनाची व्हॅल्यू दिवका की म्हणून प्रति एकल्याक खरें म्हणून सांगल्यार तुमी कारण नेमगेलें पियर प्रेशर आतां आमी एक फ्रेंड सिलेक्ट करता जाल्यार आमगेले आत्मा खुशी दिवचे फ्रेंड सिलेक्ट करपाक ते आमगेले आत्माक म्हणून सांगता एज खंयचे जावन आमकां खुशी दिवचे फ्रेंड आतां आमगेले चेडूं स्कुला वता वय म्हणून तागेले फ्रेंडशीप कसं नाही म्हणून आमी पळोवन घेवका केलो जन म्हणटा ती म्हगेले चल्लो बदल चांगू त्यागेले उठे सेरून वायट जाल्लो म्हणून म्हणटात पुरा जन म्हणचे हिंचे आतां आमी म्हणचे हो चल्लो चांग आशिल्लो वय जाल्यार हागेलो चांगाचे प्रभाव लायक आशिल्लो वय जाल्यार जाल्यार ते वायट आशिल्ले चल्याक हाणी चांग न्हू त्या देखून त्या म्हणचे रॉंग पुरा जन व्यामोह म्हणटा ते आमगेले चेडवलेर आमकां व्यामोह केन्ना नाही चेड मिगेल पूत तशें करेना मिगेल दोश करेश ना म्हणून म्हणटा ती बट ऑलवेज एक दोळ कसने जावन अशें पळय एक दोळ आमगेले चेडवा आसका ते चांग रितीर आसका तांकां सोवन की बिस्टॉन की हें करत न्हय अशें जाल्यार अशें सांगता म्हळ्यार आम्ही एक स्कुला वच्चे कॉलेज वच्चे चेडवांक पेरेंट्स केन्ना एक रिती हिरो जावन आसता ती आनु अम्मा ताका हिरो जावन आसता ताका ताणें एक स्टेप तागेले इन्स्टॉल दवते ताणें ताका आनम्मा हिरो जावन आसा ती कितले सवून असो ते आमी दुरुपयोग करून घेवचे ताका रायकली तरी तांकां होड करून धाडटा मागीर आमगेले प्रारब्ध कसं जाता की इतलें सांगून चेडवा करा ते म्हळ्यार प्रयोजन ना तुमी मोबायल व्यसनाक मोबायल तो पूत कसं मिगेल दू कसं पळयता कोणाला फ्रेंडशीप आसा म्हणून पळोवपाची आमी म्हणचे कसं लायक म्हणून सांगल्यार आमी लेखचे मिगेल पूत शिकरेश ना मिगेल पूत म्हाका केन्नाय सांग मिगेल दू म्हाका केन्नाय सांग आसा जाल्यार खंयचे प्रभाव कोणाक फॉलो करता आसा कसन करता म्हणून आमी पळोवन घेवपाची त्या देखून आमी व्यसना मुक्ती करचे भारी कश्ट एक व्यसन दाखवून भायर कुळे विंगड व्यसन सुरू जाता त्या देखून ताका एकाग्रते मनशाक केन्ना एकाग्रते आसना की तो मनुष्य चेडू जावं व्हड जालाल जावं खंयचे रितीरी व्यसन युजली टीनेजर येता टीनेजर व्यसन खंयचे सायडा वता म्हणून कळटा अवकाश मेळटा ताका आनी वायट करतले मस्त्यान आसता ती घरांत तूं केन्ना कोप घरांत तूं पेरेंट्सान चड कोपार उलयले कुळ्ळ्या विंगडांक वगी धरता तेंचे लायक अन्नाल्या भशेन अम्माल्या भशेन हो दावे येता म्हणून तशें त्या देखून घरांत तूं चेडवांक उलोवची उतरां तुजी चेंज करून जाता एक जंतूक वरे प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्टंती जंतवः एक प्रिय वाक्य चंद लायकून उलयलें म्हणलें की जंतू वरे खुशी करता खुश कर सून जालें तिका बाल आले त्या देखून वय जंतू म्हळ्यार खंयचे प्राणी मनुष्य वय एनिमल खंयचे एक मजा जाली तिका चंद करून उलयलें कोणा रपता गाय जाली तिका कोणा रपता पण चंद करून ताका उलयता लागी गेलें म्हणल्यार गाय जाली तिका एक लायक हें करता वाघ जाली तिका तशी करता जाल्यार मनशाक कितें चेंज करूं का
प्रिया वाक्य प्रधान ना सर्वे तुष्टंती जंतवः ಅದಕ್ಕೂ आम्ही प्रिया वाक्य चेडवालागी ते शिवलेल्या री मग तक्का त्या चेंज दो चान्स असता खाली सिंपल काही वग्गद होगा म्हणून नाका चेडू अंक तांक इन्व्हेस्टिगेट करताना प्रिया वाक्य ಅಂತೂ करून जाता कोण तुगेल फ्रेंड ती ताका एक चल्ली एक फ्रेंड असो कोण ती चल्ली ते चंदकून तो आन्सर सांगता तशें तादेखून आम्ही 100% जायना तो रॉंग सांगता आन्सर रॉंग सांगता भिवनूची आन्सर सांगत अशी रावता खंडित अशी स्कूलांत शिक्षकांनी कसं करे स्कूलांतू शिक्षकांक पाप बदची स्ट्रेस तांक दोगा कसं म्हणून सांगल्यार एक क्लास आणतो 100 नमूने चेडू वचून 100 विध असता 100 विध असता तुमगेले टीचर्स कॉन्सन्ट्रेशन खाली ताका मार्क्स मात्र नाही तांगेले बिहेवियर वेरी तांनी घराचे घालचे टीचर्स वेरी कसं नाही असा त्या देखून दोन्ही बॅलन्स करू भारी कष्ट असता जाल्यार बरे घराचे के चड एक स्टुडंट वेरी एक गम्य दवरचे एक चान्स अशें टीचर्सांक कोण कसं नाही म्हणून पळयले कुळ्या कळता हांव मिगेल अंदाज प्रकार तागेले बिहेवियर दो तागेले नॉलेज दो एक कितले बुद्ध तशें पुरो तागेले बिहेवियर कशी म्हण तागेले टीचर्सांक कळता तो टीचर ऑब्जर्व करता की नाक म्हण ताका कळना त्या देखून टीचर्सान कसं म्हणून सांगल्यार केन्नाय बुदोवंत आशिल्ले टीचर केन्नाय जोर आसता काय गोत ना चिके बुदोवंत आशिल्ले टीचर लायक कोण शिकयताले टीचर चिके जोर आसता ती केलो टीचर स्ट्रिक्ट आसता ते स्ट्रिक्ट म्हळ्यार स्ट्रिक्ट चेडवांक स्ट्रिक्ट आसता ते केलो टीचर्स नॉलेज चड जाली तशी तांणी चेडवाक लायक करून फ्रेंडली जावन काय करता तांकां नॉलेज चड जाली तशी तांणी केन्ना फ्रेंडली जावन आसाचे 2 नमुने टीचर्स आसता त्या देखून टीचर केन्ना एक स्टुडंटाक हांणी वायट दाखोव म्हणून कोणी शिकयना ती केलो जाण म्हणटात एकल्याक विंगड टॉपर येयल्याक विंगड लास्ट रँक केल्याक विंगड शिको शिकूल्याक ताण ते कशी ग्रास्प केला तागेले वेर आसता त्या देखून एक टीचर स्कूलांतू लायक वेळ वय म्हण जाल्यार आनी घरांत पेरेंट्स ఎందుకొని उलयले वय म्हण जाल्यार चिके आनू आमचे जोर ताळकाण उलयता ती बट केलो उपयोग करचे शब्द त्या पुरा चेडवाला इफेक्ट पडता आमकां जाल्यार कितें चुकून गेलो चेडवान चोड सवता ती जाल्यार एक अर्द गंट नंतर वचून आसमाराय टेन्शन चिकेश उलयता त्या पळय घेवन वका म्हण सांगचें त्या चेडवाल्याक भारी इम्पॉर्टंट म्हूण म्हाका दिसता अर्थ कोण घेवका तांगेल भावनेक चेडवान इवन टिचरांनी क्लासांतू बिश्टाचू उलोवचे एक ते घडये येता जाल्यार फुडले नेक्स्ट मिनिटाक समजान उरका टीचर्साक समको चवकाश असल्यार बरे पेरेंट्स ताका आड पाय दिता ती म्हळ्यार एक टीचर मिगेल पुत्ताक सवले म्हूण हांव एक केन्ना एक एक्शन घेता की तेन्ना मिगेल हांव तिथे सुरतल्या म्हणून अर्थ खंयचे मास्टर एक तागेले चेडवाक दाय म्हणून सवच्या वय बिश्टाय ना म्हळ्यार ताका अधिकार ना ताका अगत्य ना एक टीचरान तागे स्टुडंटाक सवला वय म्हण जाल्यार मिगेल पुत्ताक कसले सवला म्हण हांव थिंक करता तागेले एलिग एक तरी एक टीचर जाल्यार दाय म्हणून चेडो सवचाक तो चेडू वरे सोणा ताका दाय म्हणून सवचाक सोणा तो खंडित हे आता तुम्ही प्रेशर चेडवांक आमी घरकड समजान आसुका आनी एकल्या कंपेर करू न्हू म्हळ्यार तो बुदंत आसा तो तुगेले म्हण केस जाल्यार तो तूं कितें जायना म्हण पळयल्यार ताका हेटरेडनेस येता तागेले लायक फ्रेंडा वेरी ताका हेटरेडनेस येता क्रिएट केल्यार तागेले पेरेंट्सांनी तुम्ही पियर प्रेशर म्हण खंय म्हणटा ती कंपेरिंग विथ फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी तूं काम करताले एक सॉफ्टवेअर इंजिनियर तो टीम लीडर जालो वयर गेला म्हण सांगून तागेले बायलेन की तागेले अम्मान की प्रेशर केल्ली कुडल्या ताका ऑटोमॅटिकली तागेले वेरी वैरत्व येता लायक फ्रेंड तो इनडायरेक्टली ताका हे येता सो त्या पुरा बॅलन्स करता जाल्यार मनशान वापस येवचे आमगेले हक्काची योगा ध्यान मेडिटेशन केल्ले कुडल्या ताका अवमान जाल्यार ताका खंयचे रितीर एक व्हडली रितीर एक सन्मान केल्यार बरे तो इक्वली स्वीकार करून घेता ताका कितले अवमान जाल्यार बरे अनगत्य अवमान जाल्यार बरे जाल्यार खंयचे रितीर ताका एक स्वागत की व्हडले रितीर एक सन्मान केल्यार बरे तो मस्त खुश जाल्यार ताका प्रेजंट ना आनी ही खुशी दुःख ಒಟ್ಟು ಚಂದಾಗಿ एक ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ कोण घेवचे व्हड विचार त्या खंय स्कुलांत तू शिकयना ती खंय शिकयना ती योगांत मात्र थंय आसता तशी ध्यान म्हणलें मेडिटेशन ते कितले टायम करपा पडटा ध्यान म्हूण सांगल्यार फॉर एक्झाम्पल आतां आमगेले जेवण करचे टायम जालो कुडल्यार आमगेले ध्यान जेवणा वयर वता जेवणा वयर ध्यान करता वता आसतना आमकां विंगड कसं घेवचें जायना जाल्यार केलो डिस्टर्बन्स सिंपल सांगता जाल्यार विंगड कसं जायना जेवण जालें कुडल्यार मागीर कसं मागीर विंगड एक पडपान घातलें पडपान खाया म्हण दिसता न्हीद जाताल्याक एक न्हीद काडया म्हण दिसता तशी एक ध्यान म्हण सांगली कंटिन्यू ध्यान जातर कसं नाही म्हणून एक कंटिन्यू होता मात येत आसता जाल्यार ध्यान म्हण सांगल्यार पुरा दूर करून मनशान एक पॉइंटार केंद्रीकृत कर कॉन्सन्ट्रेशन करता करता ताका पुरा दूर करचे एक मंत एक 5 सेकंड 10 सेकंड म्हणल्यार पुरो तितून आमी सांगिल्ले तशें सुलभ ना तें ध्यान तें कसं जाल्यार म्हण सांगल्यार आमी एक रूम कोयर काडल्या म्हणकेची
एक रूम कोयर केळ कुडलाय एक शुद्ध जाता. तशी ध्यान केळकडल्या मन कसं म्हणून मन शुद्ध जाता. मना सत्याने शुद्ध येते. मन शुद्ध जावचे म्हणजे सत्याने शुद्ध जात काय. खंयचे एक भंय असं म्हणून जाल्यार ताका ताजे नॉलेज असता ताका भंय दूर जात काय. खंयचे एक विचारात कोणाक एक ते बुत्ताक आपळा बुत्ता पात्र आपळो म्हाका भंय केला म्हणून कितले एकलो आयला केला म्हणून बुत्ता पात्र आपळो म्हणटा की डेली मनांत भंय सुद्दां हार्ट बीट चढदोचे. ताजे ಬಗ್ಗೆ ताका ज्ञान येईल वय म्हणून जाल्यार वय दिनाका त्या कसं कसले आपळा पण कसं जाता कोणाक कसं जाल्ला कसं जाल्ला म्हणटा रिजन सोदून ताणें एकवळा मन समाधान करून जाता. ताका एकच खंयक एक बुत्ताचे पात्र आपळा कोणाक भिवेल ताका एकदम भंय ಜಾಹೀನತಿಲ್ ವಿಷಯ ಅವರಿ ಭಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ज्ञाना निमित्त आमगेले भय दूर जातके. खंयचे भय दूर जावं ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान घेतला जाल्यार नॉलेज घेतला जाल्यार खंयचे आमी म्हणचो थंय गेल्यार वचूं नाका तो ते दोन मारता म्हणून सांगल्यार ते वयकिनी म्हणटा भय येईल भय दूर जाल्यार ताका ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान येईल म्हणल्यार भय दूर जाता. तशींची खंयचे काय म्हणून जाल्यार मन शुद्ध जावले सत्य काय सत्य असल्यार आमी प्युअर आस म्हणून जाल्यार आमकां मन क्लीन आसता. त्यांचे भय दूर जावं जाल्यार आमकां ज्ञान येवका काय. तशी जे ध्यान केल्यार मनशाक कसं जाता म्हणून सांगल्यार पुरा एकूल एक स्वीकार करच्याक सहाय जाता. ध्यान केले निमित्त मन शुद्ध जाता. बॉडी आणि माइंड कनेक्शन आमी बॉडी माइंड होय बॉडी आनी माइंड कनेक्शनाचे योगाचे एक मूल उद्देश ना. समत्वमचे योग मुच्यते बॅलन्स करचे. आಮೇಲೆ पंच ज्ञानेंद्रिय ऐकत असता डोळ्या पळयत असता ती कसं घ्राण स्मेल येत असता जीभ टेस्ट करता स्किन नाक एसी चलाय कूल असा येत असा आमगेले पंच ज्ञानेंद्रिय काम करता असता. त्या पुरे विषय वच्चे मस्तिष्काक ब्रेन केन्नाय कसं म्हणून सांगल्यार ऍक्टिव्ह जावन आसता. त्या ब्रेनाक कूल अँड काम जावन आमी अनवॉन्टेड फायल डिलीट केल्या म्हणजे मोबायलान तो हँग जाता पळय तशींच ध्यान केले मनशाक पुरे कूल अँड काम जाता. एक सरळ पद्धतीनं मना शांती येता म्हणून ध्यानांत न्हय. आतां आमी चिकेच डीप वचा. आतां मस्त जनाक केस झडता आनी तोंडार ग्लो मुडमो पडताची ते पुरा म्हळ्यार नमुनेक कॉन्टॅक्ट्स एचनशी मनशाक ताजे खातीर तुमगेले अंत भितर कसं आसा आयुर्वेदांत केस जोडचे ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೇಸ್ ಜೋಡ್ಚೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಜಾವನ್ असता. ಕೆಲವು ಜನ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತೂ ಕೇಸ್ ಜೋಡ್ಚೆ असता. मागीर ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಯೌವನ ಪಿಡಿಕ ನೇಂದಲೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ म्हणून आसा. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ आमगेले तोंडा वयरी सूर्याला किरण ಅಂತ विकिरणांनी अवॉइड करचे खातीर ऑयल ग्लँड्स दिवन आसता तेलाचे पयस आशिल्ले हें आसता. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ तें चड जाल्यार तोंड क्लीन जावन धुयन जाल्यार त्या तोंडाचे काही स्वेट पोर्स स्वेद येवचे की ऑयल येवचे ताजे ग्लँड्स ताजे रंध्र काही आसा ते दुळेने बयसून भितर मुडी मन जावन आसता पिंपल जावन आसता. ताका आनी योगा कसन संबंध म्हणून दिसता पुरो न्ही. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಲೆಕ್ತಾಚಿ हांव तेल चड खाल्लेले त्या दुखून म्हाका कशें जालें. होय तेल चड केले कुळ्या ताका जावची गॅरंटी येता. केल्या म्हळ्यार सेम कंपोनंट न्हू ऑयली ग्लँड्स आनी ताणें केल्यार फूड केल्यार सेम काही येवचे थंय न्हू बसता. आतां हांव एक आयुर्वेदीक डॉक्टर तुम्ही एक कॉलेजांत स्कुलांत एक हेड जावन आशिल्ले तुम्ही खंय न्हू एक व्हडली फंक्शनाक गेले कुळ्यार अनदर कॉलेजाचे तुमगेले स्टाफ कोणाक वग्गी तुमकां क्लोज फ्रेंड जाता ती म्हळ्यार चिके वग्गी फ्रेंड जाता गुर्त जाता वग्गी जाता ती. तशींच हांव एक आयुर्वेदीक डॉक्टर कोणी असं म्हणटा तागेले एक वग्गी फ्रेंडशीप तशींच आमी फूड आतां आमी कसं नमुने फूड खाता की ताजेंच इफेक्ट आमच्या शरिरांत वग्गी दाखोवचे. वृद्धी समानी सर्वेशां विपरीतेर विपर्या खंयचे आमी शियांक आनीक कोल्ड उदक पिल म्हणून ताजी इफेक्ट चड जाता. शियांक आमी होन कॉफी पिल्यार जाता पळय तशी संजवाळाक सकाळी उठेल कुळ्यार ताका चरमूर करून दिल्यार ताका चरमूर नाका सकाळी संजवाळा वेदराक चरमूर सेट जाता. तशी आमगेले बॉडीवर तशी जावन आसता. आतां मुडिबाक योगासन कसन करीत म्हणून सांगल्यार फॉर एग्जाम्पल ಕೆಲವು ಆಸನ ಶೀರ್ಷಾಸನ मत्य सकल पायवर केलचे ಕೆಲವು वारी योग्य योग शिक्षकाल मुखांतर त्या कोरका मागीर ಕೆಲವು आमी खंयचे हांगा सांगचे खंयचे योग दावा कसं तुमगेले योग्य वैद्याल मुखांतर सलहे घ्या. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ॲलोपॅथिक वखत की होमिओपॅथिक आयुर्वेद घेवन आसता ती तांगेले निमूनची खंयचे कोरेत की म्हणून काही नॉलेज आसता त्या कोरेत की नाकी म्हणून तुमगेले योग्य वैद्य सांगता. केन्नाय ಮತ್ತೆ हेअर फॉल आशिल्ल्यांका कसं म्हणून सांगले मंडूक आसन केल्या म्हळ्यार तोंड सकल करून पोट्ट प्रेशर करून ओतील कुडल्या सगळे तोंड तांबडे जाता. ताजे अर्थ कसं म्हणून सांगल्यार द होल ब्लड सर्क्युलेशन कॉन्सन्ट्रेशन हेड अँड नेक हांगा येता. कळ्ळें. आतां मंडूक आसन म्हणून सगळे बसून आमी बेंड करून मस्त वेळ उसिराट उसीर धरचें बाह्य कुंभक अंतर कुंभक उसीर करतात केन्ना भायर उसीर ब्लॉक करचें न्हय भितर अंतर कुंभक करचें न्हय उसिराट करचें पुरो करता तेच ना आमी तोंड एरिया मत्ते पूर तांबडे जाता. इट्स अ गुड सायन.
सगळे ब्लड सर्क्युलेशन रक्त संचार पुरा तोंडाकन येवन आसता तेन्ना हांगा कजन पिंपल्स कळले पुरास कितें पुरो वॉश जावन वचच्याक सहाय करता तेन्ना करून वॉश करून वता आनी हेर रूट खंयच्या केशाचे मूल खंयचे आसा ताका ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆ जाल्यार ब्लड सर्क्युलेशन जायनी म्हणून जाल्यार ताका लायक रक्त संचार जाले कुडल्या हेर रूट आनी स्ट्रॉंग जाता खंयचे आमी जेवणा बशिल्ले कडेन एक मुल्ल्यां बशिल्ल्यान केन्ना 2 रंदे मेळना केन्ना न्हू एक मुल्ल्यान थंय 2 पान घालून बसले म्हणटा तशींची ಮತ್ತೆ केले सर्क्युलेशन जाल्ल्या कडेन काही न्यूट्रिशन मेळना की तेचे लूज जाता अति चिंते केल्यार आयुर्वेद प्रकार पित्त शरिरांत पित्त शरिरान चड जाले पडल्या तो खूप इश्ट जाल्यार ताका न्हीद उण जाल्यार ताणें फास्ट उलोवचें मागीर ताणें एकदम तीख आनी खावचें मागीर एकदम ऑयली फूड खावचें मागीर वत रावचें मागीर तसलें पुरो केल्यार पित्त हांगा चड जाले पडल्यार फस्ट सायन ಮತ್ತೆ केस जडचो सुरू जाता ताका न्हीद उण जावचें सुरू जाता मागीर तागेले कालित्या पालित्या म्हळ्यार केस दवचो केस हेर फॉल जावचें एंगेजांचो ताका पित्त शमन जाता तसलें ताणें वखद की मेडिसिन की फॉर एग्जाम्पल एक खाली दूध पिल्यार पुरो दूध केन्नाय पित्त शमन करता शौच जावच्याक हेल्प करता मागीर योगासन तो बीपी आनी ना म्हण जाल्यार ताका मातशें सकयल पांय वयर कोत तसलें शीर्षासन सर्वांगासन तसलें केल्लें पडल्यार होल हेड एंड नेकाक ब्लड सर्क्युलेशन इंप्रूवमेंट जावन तागेले ते प्रॉब्लम सॉल्व जावच्याक सहाय जाता जाल्यार केंसा खातीर विटामिन्स मत्यांतू विटामिन सी त्या पुराय जावका म्हण म्हणटाचे एक्स्ट्रा सप्लिमेंट्स दिताचे ते मॉडर्न कॉन्सेप्ट तशें आयुर्वेदांत आमी कशें म्हण सांगल्यार आमगे जीर्ण आमी ते कसले उण जाता म्हण सांगल्यार आमी खावचे फुड्डान तो एब्सॉर्ब जावन सगळे शरीराक सप्लाय केल्या मात्र न्हू आतां जठराग्नी अग्नी नॉर्मल केलें म्हण जाल्यार आमी दवखदान पुरो घेता ते आमी केलें फुड्डा वयर आतां उलयल्या म्हणजे एक मत्येन तूं लागीं एक कोब लोवचें लागीं एक नीम वचें कोडबे वचें ते गोड आसता हे केन्ना कोडू आसता माती एकीची वय माती एकीची इन द सेम वे आमी केलेल्या फुड्डान तूं कसं आमगे डायजेस्टिव्ह फायर जीर्ण व्यवस्था समज स्वयं म्हण जाल्यार ಮತ್ತೆ ಕೇಸ ದವಕದಲ್ಲ ದೋಳೆ ದವಕದಲ್ಲ ಪಯ್ಯ ನಂಕ ದವಕದಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ದವಕದಲ್ಲ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹೋಗಿ ಎತ್ತ ಸೊ ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕಲೆ ತದ್ನ ಪ್ರಥಮದವನು ತಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ವೃದ್ಧಿ ದತ್ತ अग्नि वृद्धि दत्ता आम्ही स्लो आसन करा केल्ली कुडल्या बॉडी टेम्परेचर चड दत्ताची ब्रीदिंग रेट चड दत्ताची सगळे जठराग्नि वृद्धि दत्ता ಅದಕ್ಕೆ जठराग्नि सर्वे रोगाः मंदाग्न्यो खंयचे रोग येवा ताका मूल कारण अग्नि मंद जावचे त्या डायबिटीज जावं कोलेस्ट्रॉल जावं ओबेसिटी जावं वीकनेस जावं मस्क्युलर कस्सन जाल्यार अग्नि मंद जाल्यार पळय हें बरें वयर येवचें कॉलेज प्रिन्सिपल स्ट्रॉंग लायक जोर असो म्हणाले पुरो म्हळ्यार स्ट्रिक्ट असो म्हणाले कॉलेज लायक आसता तशींची आमगे बॉडी जठराग्नी लायक असो म्हणाले वरले पुरा डायबिटीस येवं ताका बीपी येवं कसं येवं कंट्रोल आसता जे आमगे आयुर्वेदांत आमी पर्टिक्युलर एक विटामिन्स इम्पॉर्टन्स नाही आमी जठराग्नी ते मेन सप्लाय करताले कोण जठराग्नी ताका खावच्याक फूड पुरा डायट की वय तागेले प्रकृती आहार तागेल प्रकृती प्रकार अनुसार म्हाका तीक इश्ट म्हणून अनेकला तीक इश्ट जावका म्हणना तो स्वीट चड खाल्यार अनेकला मीठ चड खाता पण तागेल टेंडन्सी वय तागेल आमगे इडी शरीर पंचमहाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायू आकाश आमगे मिगेल पृथ्वी जल पृथ्वी महाभूत चड आस म्हण जाल्यार मिगेल वेट चड जावन आसता लेझीनेस ना पृथ्वी म्हणून सांगले इमूवेबल एक स्टेबल एक मुल्ल्या बसता पृथ्वी चड आसल्यार तागेले बिहेवियर पळोवन कळटा आगेलांतो पृथ्वी चड तागेले बॉडी पळयतना कळटा चिक बॉडी स्टौट चिक चड आसता जल महाभूत तशी दांगात उदका अंशांनी हाजे चड आसता एकलेल्या अंतू अग्नी चड आस म्हण जाल्यार तो एकदम फेर आसता बरो आसता शार्प आसता अग्नीचे गुण कसे चंद फास्ट उलयता प्रत्येक जाता ताका एसीन बस म्हळ्यार कूल एंड काम जाता वता वच म्हळ्यार 2 मिनिटां जावन दोळता म्हणटा जाता ते पुरा तागेले जल अग्नी महाभूत चड आसा म्हणून तो कसन जाल्यार खाता तो ताका पोट्टा बूक ताका तळसूंक वचें जायना अग्नी धग धग आसता तागेले शरिरांत तो न्ही पुराय बॅलन्स आसता तेंचे चड आसा पंचमहाभूत केन्ना बॅलन्स आसता आमी प्राणायाम जीवनशैली करचे एकल्यार पृथ्वी चड जाल्यार तो लेजी जावन केन्नाय बसून वेट चड जाता जल महाभूत चड जाल्यार चांगले वेट चड जाता तशी जाता अग्नी चड जाल्यार वायू चड जाल्यार तो एकदम सुकून वता वायू अग्नि आकाश आनी वायू चड जाल्यार हड्ड मात दिसता तागेले हड्डांत स्ट्रेंथ आसा ಒಟ್ಟು 35 ಕಿಲೋ आसता तो तागेले हंगांत वायू मात पृथ्वी जल उणे आसा तशी आमगे ताणे ऑयली फूड आनी सम खावेता तशी वेट चड आशिल्ल्यान स्वीट आनी चड खावचे ना कारण स्वीट आनी तशें पृथ्वी वता वपास कळ्ळें त्या देखून ताणे पेपर उनुद्दा आनी समचे उदकान पियेताणे तोर आशिल्ल्यान केलें म्हणटा तेजे एंटी अग्नी तागेले फॅट बर्न करता तशी ते बॅलन्स करचें यथा पिंड तथा ब्रह्मांड आमगे शरिरांत तूं कसन की तशीच ब्रह्मांड आसता ब्रह्मांड कसन तशी आमगे शरीर आसता ते बॅलन्स करचें इम्पॉर्टंट आमकां जोर सैत जाल्यार पळय एसी बसल्यार कसन जाता आनी उदक देंवता तशी तांकां उदक देंवता तशी
आमकां जोर शीं केलें तेन्ना एसी बसत जायना लायक उज लायक रनी सायडा वचून बसता खुशी जाता ते बॅलन्स करचेच आमगेलें आयुर्वेदा तितलींच आमकां कोळका कोळकाताचे विचार कशें दोळ तांबड जालें कडेन आमी वता राबूनच दोळ तांबड जाल्यार कुडले तंप उदकांत हें करून दोळ तंप करून घेवका तशी प्रत्येक आयुर्वेदांतू भायर आशिल्लेंची भितर भितर आशिल्लें भायर म्हणचे लायक विषय भारी चंद करून सांगिल्लेस तुम्ही तशीच आयुर्वेदा ಒಟ್ಟುಚಿ ॲलोपॅथी खंयचे विंगड वखद घेवेत्वे म्हूण एक मस्त जनाल मते संशय असता वय ते कशी कसं करता उदाहरण एका तुम्ही खंयचे एक चिकित्से तुम्ही घेवका म्हण जाल्यार दोन्ही डॉक्टरांक एक उदाहरण एका एकला रोगी एक शुगर एका ॲलोपॅथीक वखद घेता असं म्हणून सांगया लायक वखद डॉक्टरने लायक योग्य डॉक्टर लायक वखद मेडिसिन दिला मे बी ड्यू टू सम लाईफ स्टाईल की कसरी कारणांतू ताका शुगर ಗೆತ್ತ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆತ್ತಚಿ 2 ವರೆ ಡೋಸ್ ರೈಸ್ ಕೋರ್ನವರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾ mondalari ತಜ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ तुमगे वैद्य ಗೊತ್ತಸ್ತಚಿ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की होमिओपॅथी डॉक्टर के वखद घेवचे आ सवय mondalari त्या मेडिसिन रब्बेनाशी आके गोतस कथा त्या ताज जोट्ट हँगे वयता कले म्हण सांगल्यारी आयुर्वेदिक वखद केदने कसं म्हण सांगल्यारी पक्कन एक डायबिटीस नंतील रोगींवर एक आयुर्वेदिक डायबिटीस मेडिसिन घेतलं तर काय अपाय जायना साईड इफेक्ट रप्पा कसं जायना कसं लेक म्हण सांगल्यारी फॉर एक्झाम्पल डायबिटीसाक एक औषध आयुर्वेदांत असवय म्हणाले त्याने नीम तुळशी नीमकी हळदीकी नाजाल्यार लोळे सरा ॲलोवेराकी ताजेंची कसं एक्स्ट्रॅक्ट करून दिवन मात्र करून आसता त्या सांज दाखोवन आमगेले फुड्ड जावन आसता जिऱ्या मिऱ्या कोथंबरी खंयचे ताजे बरोबर मात्र करून दिताना आमी सांज दाखोवन केलेले फुड्ड एकू दीस ते औषध जायना त्या घेता ताजे कॉन्सन्ट्रेशन चड जाता बॉडीन ताजे इफेक्ट दाखयता तशींची आयुर्वेदिक वखद पॉवरफुल आयुर्वेदिक वखद म्हणून केदनाय ना ते करूंक जायना चांगे न्ही ते देखून आमी केदनाय कसं म्हण आयुर्वेदिक वखद सडन एक वेळ गुण दोका म्हण सांगले खंयचे आयुर्वेदिक वखद ना म्हण न्ही अगत्य ना म्हण आयुर्वेद सांगता केदनाय कसं म्हळ्यार एक ताप येयले कुडल्या तुमकां गोत तशें पुरो एक मनशा ताप येयचे म्हळ्यार आमगेले बॉडी मिलिटरी सिस्टम एक न्ही एक रेस्पॉन्ड करता असं म्हणतो ताका एक वेळ आमी डावन करूं केनच एक तापाक ಮತ್ತೆ अशें पळोवन घेवका एक आईल कुडले ताप येयले कुडले तापा मात्र घेतलो म्हणून कसं तागेले लायक फायट करताले मिगेल पूत एकल्याले लढाई करता पेट्ट मारताले तुम्ही मारू नका म्हण हक्का मारल्या म्हणजे जाता रेजिस्टन्स उण जाता तागेले तशींची पुरा केसान तशें न्ही आतां एक तुमी निमगेले प्रश्न एक आयुर्वेदिक वखद नांव विंगड घेता आशिल्ल्याक गिवेता म्हणून खंडीत घेवेता जाल्यार दोन वैद्यांक ताजें नॉलेज आसा सांगूनच खंयचे वैद्य मिगेल पेशंट वायट जावका म्हणून करनासता देखून केलो कडेन कसं जाता म्हण सांगल्यार एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ताका वर्क जायन दिलें ताजे वाट अनेक घेवेता एक आयुर्वेदिक वैद्यान वखद दिता अनेक आयुर्वेदीन वैद्याने वखद दिल्यार कांय ताजे अपाय जायना बट ॲलोपॅथीक मेडिसिन कशें म्हण सांगल्यार निमगून करेक्ट तांगेले एकल्या लागी डायबिटीस घेतस म्हण म्हणाल्या अनेक लागी तापा वखद घेत म्हळ्यार ताणें ताका गोत का ताका नॉलेज वचका जाल्यार त्या देखून हे खंयचे केलो जन मस्त जनाक डावट आमगेले निमित्त ती हांव हे वखद घेतस ताजे वाट घेवेत न्हय म्हणून ताणें सांगल्यार मात्र वैद्य कळतो न्हय जाल्यार सांग न्हय देखून तुमगेले वैद्याला निमूनच हांव ॲलोपॅथीक वखद करता आसतना आयुर्वेदिक घेवेत न्हय ताणें घेवेत म्हणून म्हणला म्हणून सांगून घेतल्यार क्लियर घेवचें नज म्हणून 100% कांय ना 100% कांय आता पास आमी मागशी थंड ग्लो ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ एक आसुका जावका म्हणल्यार सपन आसा आनी मेळ्ळें क्रीम लावन ग्लो हाडोवचे खातीर ट्राय करताची सो तें कशें कितले मटाक सम्मा थंड ग्लो एक हवे म्हण जाल्यार ताका लायक न्हीद पूण आसका नंबर 1 आनी यंग चिरडोवांक केदने ग्लो आसकाचीच यंग यूथ आसतल्यांक तोंडाक तागेले यूथ दिशे तागेले तोंडांत ग्लो ಅಂತ ನಿಮಿಷ कोण लाँग टाइम ग्लो मेंटेन केलागे तो फिजिकली मेंटली यंगस म्हण अर्थ ಅದಕ್ಕೂ तोंडाक ग्लो दाखोवं म्हण जाल्यार आमी घेतले आहार नंबर 1 एक नंबर 2 कसं म्हणल्यार आमी डायजेस्टिव्ह सिस्टम समजका तिन्नीच वाई डायजेस्टिव्ह सिस्टम समजना जाल्यार तोंडाक ग्लो येवचें साध्य ना तिन्नीच्या कसं म्हण सांगल्यार मनशान केदनाय प्राणायाम तो कपालभाती म्हण एक प्राणायाम कपाल म्हण सांगले हणे भाती म्हण सांगले शायनिंग ताजी मिनींग तशी कपालभाती प्राणायाम केले पडल्यार मनशाक तोंडाक शायनिंग येता म्हणून तागेले सिस्टम्स पुरो नॉर्मल जाता असं म्हणून अर्थ केदनाय आमगे मनशाक केदने तोंडाक मात्र ग्लो क्रीम घालनो केदने हाताक गोर तोंड खंय दिसना केदने न्हय जाल्यार एक मन हाका स्निग्धते केदने स्किन ऑयली आसका की ड्राय आसका की म्हण निमगेल्यार पुराजन चिके मिगेल मिडियम म्हणटा ती बट केदने तोंड केदने थोडे स्निग्धते आसका केदने स्निग्ध म्हणजे चूर ऑयलीनेस आसका ऑयली ड्राय जाल्यार भयंकर करता भारी करकर ड्राय जाल्यार पळोवच्याक एकली दिसता लायक न्हय बट मस्त ऑयली जाल्यार करता त्या देखून तोंडाक ग्लो एक वय म्हण जाल्यार
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಂಕಾಗ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಶುದ್ಧ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪ. ಹ್ಮ್. ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂತ ನಿರಂತರ ಸಂಗ್ಲಾತ ಯಾಕೆಂಚ ಹ್ಮ್. ನಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ತೆಲ್ದವರ್ಚ ನಂಕಾಗಲ್ಚ ರೇಂಗಲ್ಚ ಪೂರ ಸಂಗ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಬಟ್ ನಾಸೋ ಹಿ ಶಿರಸಂ ದ್ವಾರಂ. ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಶಿರಸಗ ದ್ವಾರ ನಾಂಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಥ್ರೂ ದ ನೋಸ್ಟಿಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ नहीं शुद्ध गैच तूप नंक 2 ड्रॉप्स गल वही मंडल रे डोळे दृष्टी केलायक हेअर फॉल केलायक ताळे केलायक सिंगर्स टीचर्स मस्त पाठ करतले पॉलिटिकल मस्त उलोकदले नंक ड्रॉप्स गेलदले ताळ लायक भागवत करताला कशी डेली घालका डेली गलत सूर्योदय समयक सूर्यास्त समयक 2 टाइम बेस्ट 2 पटी घालका 2 लायक रेग्युलर करताला का कळे प्रोफेशनल कोरकचिची आणि बॅड ब्रेथ येता मागीर ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ದಂತ ದೂಕಿ ಅಲ್ಲ ದಂತಕನೇ येतले का टेस्टलेसनेस ತಂಗ ಪೂರ ಭಾರಿ लायक ಅದಕ್ಕೂ तूप गलत गमसा कनी पुरा लायक तांतो ऑइल पुलिंग म्हण अनेक येता हे नंका तू 2 ड्रॉप्स शुद्ध तूप घाल म्हणटले ग्लो लायक येता तोंडांत कली आनी दूर जाता दोळ्याची समस्या क्लियर जाता कन्ना केस ते एक्सप्लेन कोरका म्हणून आता घाल पळयला कळता कसं त्या म्हणून ಅದಕ್ಕೂ त्या कोरेता दोन्हींचे शुद्ध तूप केदनाय कसले म्हणून सांगला रे स्निग्ध तो सर्वश्रेष्ठ स्निग्ध म्हणून तूप स्निग्ध म्हणून सांगले ऑइलीनेस दिवचे आणि केदनाय तूप कसं म्हणून सांगले तूप खाऊ नका ते म्हणून आमगेले मन ಅಂತ विष घाण सोडा आमगेले पुळ्यान हास्य होते सांगता ते कोलेस्ट्रॉल वाईट वय ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत लोन ದುಡ್ಡು ದಿನ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಬಿಡಿ ತೂಪ್ खायचं पण आमगेले ಅಂತ सांगता ते श्लोक सांगता ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऋण म्हणारे साಲ ಮಾಡಿ आदर तुप्प ತಿನ್ನ म्हणून सांगता तशी झालरी सर्वत्र माहिती वजे पुराकडे मस्त तूप चांगला म्हणून 4 चमचे केलं म्हणलं काय चांगले वाईट तिथलं लोक की तिथले प्रमाणात तूप गेल्यारी भारी लायका तूप केले कुठल्या तोंड ग्लो येता मागीर मस्त ओत्ताक मस्त हॅक काम करतले थोडे स्निग्ध ते तोंडाक स्वय म्हण जाल्यार तोंड केन्ना ग्लो असता एक मागीर केन्नाय आमी तावळे सांगले म्हणजे मंडूक आसन तोंड चकल दवतसले केलो आसन प्राणायाम आसपा ते केल्ले कुडल्या तोंडाक ग्लो येता केन्नाय ते तोंड ग्लोच इम्पॉर्टंट न्ही आरोग्य आरोग्य इंपॉर्टंट ऑटोमॅटिकली आरोग्य समजत डेफिनेटली आरोग्य समजला मग आणि सात्विक आहार म्हणून स्किन फॉर दॅट मॅटर तशी मागीर आमी खावचे फूड अंदल ते की सात्विक आहारांतू हाफ बॉइल्ड तरकारी न्ही हाफ बॉइल्ड करून खेळ म्हणून जाल्यार आता आमी क्रिकेटर्स घेता न्ही आनी युट्यूबार घालता पळय आमी हें खावचे फिल्म स्टार हें खावचे खाता घेना म्हणून वतना बट तांचो ट्रुथ असं केलें म्हळ्यार तांणी हाफ बॉइल्ड आनी खावन जी अग्नी समके बॅलन्स केलें म्हणून जाल्यार तोंडार ग्लो येता पळय एक न्हीद मनशाक लायक पडटा न्हीद येता तशी लायक पडना जाल्यार मनशाक अपसेट जालें पडल्यार तोंडार डल जाता हाफ बॉइल आनी रॉ खाता मग ते सॅलड राव खावका जाल्यार तागेले अग्नी तितले लायक आसका डायजेस्टिव्ह फायर तितले लायक आसका ताणे रॉ खाता ताका एक अजिनशा पोट जीर्ण जायनाशें आसा म्हणून जाल्यार ते चांग न्ही ताका अग्नी एकदम स्ट्रॉंग आसा म्हणून जाल्यार म्हळ्यार जठर अग्नी डायजेस्टिव्ह फायर ते लायक आसा म्हणून जाल्यार मात्र तांचे रॉ खावका न्ही जाल्यार बॉयल करून केल्यार लायक मनशान केन्ना बॉयल करून केल्यार लायक फुड्स केन्ना तेशी खावका तरकारी केन्ना बॉयल करून खावका हाफ बॉइल हाफ बॉयल केल्यार लायक चिके सांजचे लायक फायट करूंक आमी हाजेर हें दिता पळय एनर्जी दिता तशींची चिका हाफ बॉयल करून खेळ स्टीम हाडून ताका खेळ म्हण जाल्यार चिके लायक ताका लायक विषय आता उदक कितली पिवका मनशाक उदकाच्या विशयान तूं थोडें सांगता उदक आमी सीजन वायज आमगे केन्ना पिवका म्हूण दिसता तितलें मात्र पिवका विना दिस इज बेसिकली पंचमहाभूत थियरी एक मनशाक कोणाल्या अंगांतू जलमहाभूत चड आसा ताका उदक पिवका म्हूण दिसना कोणाल्या अंगांतू अग्नितत्व चड आसा की वायुतत्व चड आसा ताका उदक पिवका म्हूण दिसता एक म्हळ्यार एक वत्ता दाखोवन 7-8 जण येयले पळय शरबत दिता 1 तास म्हळ्यार एकलो अर्द पितान शिजा वता पळयता न्हू वता की मार्च रॅली जाता आसतना तांचो एकला येता चूर पिता आनी वता एकलो 3-4 लोट पिता कारण ताका अंगांतू अग्नितत्व चड आसा अग्निक शांत करता जाल्यार उदक दावपाची सेकंड उठेल कुळे केलो जाल्यार 1 लिटर नीर कुडीरी 2 लिटर उदक पियेत ना पिवच्यानच आमकां सेकंड उठेल कुळे कितलें उदक पिवका ताका उशापाना म्हूण म्हणटा ती सेकंड उठेल कुळे कितलें उदक पिवका म्हूण दिसता आतां शियांक उदक पिवका म्हणून आता अंगांतू आसता तशें उदका अंश आतां शाको सिक्कापटे शाको ताका 2-3 लोट उदक पिवका म्हूण दिसता ताणें तें पिवका ताजे उदक केन्ना आमी स्टेबल इतलें पिवका म्हूण पुरो जाणांक सांगूना हांगा बसले हांव 4 लोट उदक पिवचे पुरो तुमी 1 लोट उदक पिवचे पुरो ती जाल्यार आनी एकल्याक 2-3 लोट येवचे पुरो ताका बॉडीक कितलें दीस खंय तितलें मात्र उदका विचार मात्र करेक्ट उदका विचार आमकां कितलें उदक पिवका म्हूण दिसता तितलें उदक पिवका विना ताचे चड पिल्यार चांग न्ही
लिवर आनी चांगनी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन पर्सन टू पर्सन ताका कितले बट उद्द पीन अशें भशेन मात्र ताजें वायट खंयचें ना उद्द पीन अशें उद्द चेड बिलकुल हांगा स्किनाक लायक उद्द येतेच उद्द बिलकुल स्किनाक लायक उद्द स्किनाक लायक तशें तुमी आतां स्किना विशीं सांगले हेअरा विशीं सांगले पिंपल्स जाले आनी आतां वरलेले आमगेले हांतो 2-3 नॅचरल रेमिडीज म्हणटाचे ते कशें आसा नॅचरल रेमिडीज घेवका जाल्यार स्किनाक मूड माजावो कसले आसा की ताका ಖಂಡಿತ ಸ್ಕಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೆದ್ದೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತೂ ಆಮೇಲೆ ತೈಲಾಭ್ಯಂಗ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಿಲ್ ಮಸಾಜ್ ಕೊರ್ಚ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೊರ್ಕ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ ತಾಕೇನಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ದಿನಚರ್ಯ ಅಂತೂ ಕಶಿ ಡೈಲಿ ಆಮೇಲೆ ದಾಂತ ಗಸ್ತಾಕಿ कशी ಡೈಲಿ टॉयलेट शौच आवताकी कशी स्नान करताकी तशी आयुर्वेद प्रकार प्रतिनित्य ऑइल मसाज अभ्यंगम आचर्यम नित्यम इट्स ब्युटिफुल प्रतिनित्य अभ्यंग नित्य कोरकावण आसा व्यायाम अभ्यंग केदने कोरकावण आसा आता साध्याने वर्स एकवेळा दिवाळी एकवेळा करता पळय ते दीस कान्ना त्याल घालता आनी वचून त्या ब्लॉक जावन काय एंटी डॉक्टर ताका येता त्याल घाल्यार हें जाता तें जाता म्हणटा भिवेता ती कान्ना त्याल जाल्यार निरंतर घालता जाल्यार मात्र घालका बीन हा अप्रूप घाल जाल्यार कान्ना त्याल घालनच कान्नाक कर्णपूर्ण म्हणून आयुर्वेदांत मೈಗ್ರೇನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ हाफ ಸೈಡ್ ಹೆಡ್ಏಕ್ येता ಮೈಗ್ರೇನ್ ಟ್ರೈಜೆಮಿನಲ್ ನ್ಯೂರಾಲಜಿ ಹಂಗ ಅಪ್ಪಳ ಕುಳ್ಳೆ दुख दवचे मागीर सूर्यावर्त सूर्य दनपारदल कुळ्ळे ಮತ್ತೆ दुखी चड दवचे चल मस्तन म्हणे ಮತ್ತೆ दुखी नासता त्या पुरो दूर करूंक काडना आनी आयुर्वेदांतू स्मोकिंग आयुर्वेदांतू धूम्रपान म्हणजे आतां तंबाक आनी घालून धूम्रपान नांव वायट केलां आयुर्वेद प्रकार कसं म्हण सांगला रे हुक्का ಅಂತೂ ಯೋಗ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಗಾಲ್ನು ತುಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಕರ್ಪೂರ ಗಾಲ್ನು ನಂಕ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತೊಂಡ ಸೊಡ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೊರ್ಕಾಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಪ್ರಕಾರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಆಯುರ್ವೇದ ಧೂಮ್ರಪಾನ ನಂಬರ್ 1 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಂಚಾಕ ರೋಗ ಏನ तशी ನಂಕಾತು हे पुरा नेसल सेप्टम ब्लॉक दोवचे नंतर नेसल पॉलिप दोवच्याक थायरॉइड प्रॉब्लम आका मागीर वॉइस लायक दोवका जाल्यार चिकित्सेन दितावे ना हे जीवनशैली प्रतिनित्य कोरका जाल्यार प्रतिनित्य आमी जाल्यार कितें आयुर्वेदिक कोणाला निमगे हळदी कुडक कट करून क्लायंटला दवरनो अशें करून डेक नाका करतात आयुर्वेदिक डॉक्टर पुरा जण करतात निमगे ते तूप लावन कोणाक येता एकतले कोणी कोण येता एक हळदी मांडे सान हळदी कुडक तूप चूर लावचें जाल्यार चूर कर्पूर घालचें तेका उज्याला दवरचें दिवलेक दवरचें आनी तेजें वडोवचें ताजे हे स्मोक येतना हगूर बाई एक नानको तो घेवचें तोंडान सोडचें मस्त लाभ जाता मस्त तें घेता घेता कळटा तें कसं जालां हळदीक तूप लावता चूर तूप लावचें मस्त आयुर्वेदांत हर्बल हें मेळटा बट जाल्यार बरें घरांत करचें जाल्यार तुमी हळदीक चूर तूप लावचें ताका एक चूर कर्पूर चूर कर्पूर घालचें आरती कर्पूर इंटरनल न्ही न्हू दत्ता चूर उजे लागता ताका एक लागीं कुळे चूर ते वडोवचें वडल कुळे ताजे स्मोक येता केलो जन म्हणटा आनी जिवलीशें दवर न्हू नंका तशें घेता ती पेपर जावं हें करून घेतात लायक म्हणटा केन्नाय अशी तण्ण न्हू नंका जाल्यार सोडूनच धूम्रपान केन्ना नंका जाल्यार तोंडान सोडटा त्या पुरा बीडी सिगरेट त्या पुरा तंबाखू नाका पुरा मिक्स करून गांजा आनी घालनो सगळे आयुर्वेद धूम्रपानान नांव वायट करून सोडा त्या देखून हुक्का पुरा आयुर्वेद सेवने भारी लागता आनी योग अंदल तिकेनी कुंडलिनी जागृती म्हणटा योग करता जाल्यार षटचक्र आमगेले आसा पळय ताका उद्दीपन दवरचें जाल्यार धूम्रपान आयुर्वेदा प्रकार धूम्रपान केल्यार लायक म्हणून म्हणटात त्या देखून ताजें नांव वायट दवरचें वचून न्हू आतां नॅचरली कोणी घेत जाल्यार तिकेनी बित्ताती आमकां कसं एक आयुर्वेद वैद्यक सहीत जाल्यार आमी हेच ट्रिटमेंट कोण सोडता घरांत गेली कुळ्ळे कोण सोडता ती So this is a natural remedy. Natural remedy, preventive remedy, and it's a lifestyle. प्रतिनित्य कोरका जालेलेंच ಮತ್ತೆ त्याला एक महिन्यावर दवरना आयुर्वेद प्रकार प्रतिनित्य ಮತ್ತೆ त्याला दवरका प्रतिनित्य दोळ्याक काजळ घालका म्हणून आसा आयुर्वेद चाललो दाव चिल्ली दाव जिनशैली दोळ्याक अंजना प्रतिनित्य दोळ्याक काजळ घालका आयुर्वेद प्रकार कोण घालता कोणी घालत कसं घाल्ली कुळ्ळे ताका इन्सल्ट करता ती कोणी घाल्ली कुळ्ळे आयुर्वेद प्रकार प्रतिनित्य दोळ्याक अंजन घालका अंजन म्हळ्यार काजळ घालका म्हणून आसा त्या देखून दांत घासचें जिबे टंग क्लिनिंग करचें हें पुरो आयुर्वेदांत भांगराचें टंग क्लिनर टंग क्लिनिंग करता म्हणून आयुर्वेदांत इट सिंपल हय तांकां व्हड कोण सांगा न्ही नेवे भांगराचें नेवे रुप्याचें हे जाल्यार तांबराचें आमी आतां प्लास्टिकाचें आनी आजी बरोबर यूज करता ती त्या परनंतर आयुर्वेदांत केन्नाय स्वर्ण खचिता भांगराचें शलाका म्हणून सांगता टंग क्लिनिंग करचें हें पुरो भयंकर विज्ञान स्वर्ण प्राशन तज्ञ निमित्ता हांगा शरिरांत कॅन्सर रोग येना तशी स्वर्ण प्राशन दवरका जाल्यार गोमूत्रांतू हें आसके गोमूत्रांतू टेस्ट करून पळयल्यार इंडियाचे कसले गोमूत्र पितात ती म्हणून आमी न्ही विदेशात व्हड व्हड युनिवर्सिटी हें करतना गोमूत्रांत
हे आसा गोल्ड गोल्ड द मेटल गोल्ड त्या गोल्ड आमी ब्लड ना गेले कुडले कॅन्सरस ग्रोथ दायना म्हणून पुढे देखून Prove केला प्रूव केला वय देखून दलाल चेरडाक आमगेलंतू ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮ म्हणतात ಷೋಡಶ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಏಕ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರಾಶನ दल्ली कुडल्या चेरड जातक कर्म स्वर्णप्राशन करतात विषय लायक असं तशीच येत आम्ही एक हळदी झाले आणि तशी विंगड कसं की नॅचरल रेमेडीज रेमिडीज ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ध्यालदवरच्या भारी लायक पंचक ज्ञाने मनशाक नीद कसला एक नीद ಏನಂತೇಳಿ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಕ म्हणून ಮಾತು ನಿದ್ರೆ ಮಾತು घेवच्या कोणाक इष्ट ना ते ट्रू आल्सो कला म्हणून निद्या माते ताण सूर केल वय म्हण जाला री ताका प्रतिनित्य तेंचे घेवन वगैरे अभ्यास करता जाता ताजे बदला ताणे कसं करते म्हण सगळा री आमगेले नेत्ती म्हणून मातून मागते ताळवेक लाय कंचे ताळवती का ताका एक त्याल दवरका ताण प्रतिनित्य रात्री दाव सकण दाव खंचे त्याल जाता शेक्याक केदनाय नारळेल त्याल लायका शियांक मागीर पावसा टायमार केदनाय सरसोंका तेल सासिवे एಣ್ಣೆನಿಂದಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ तेल दवरता त्या दोन्ही उष्ण गुण हे शीत गुण हे बॉडी कूलिंग हे दोन्ही बॉडी हीटिंग खंचे ತಿಳಿಯಲ್ तेल नी सस्मा तेल बॉडी हीट हंगंतू बॉडी वार्म करता वय शिया टायमार तेंगलका आता शेका टायमार नारळेल तेल ह्या देखून हे ಮತ್ತೆ दा दोल म्हणदले पंच ज्ञानेंद्र केदने तर्पण ಖುಷಿ दत्ताका ಅನ್ನಕ दोळ्याक केदने ಮತ್ತೆ तेल दवल पळय दोळे डॉक्टर पळयल्यार कळता ತೇವಾಂಶ लायक आसता दोळ्याक केदने ತೇವಾಂಶ आसता दोळे केदने ड्राय आसा ह्या देखून ಮತ್ತೆ तेल दवरले भारी लायक केलो जन कसं करता म्हळ्यार दोळ्या भायल्यान अशी एक 2 ड्रॉप्स दोळ्याक अशी कॅस्टर ऑयल की नारळेल तेल लायल्या री दोळे भितर गेले काही समस्या आसा ना बट दोळ्या भायल्यान ड्रॉप्स तेल जावन लायल म्हण जाला रे न्हिदे लायक पडटा दोळ्याक लायक हेल्थ इंप्रूवमेंट जाता तसले जीवन शैलीन तूं मस्त नमुने आसा आम्ही व्यायाम करचे प्रतिनित्य होम तिसले व्यायाम करता मनशान व्यायाम केला अभ्यंग एटलिस्ट एक नारळेल तेल की ತಿಳಿಯಲ್ तेल जाऊ ತಿಳಿಯಲ್ तेल सर्वश्रेष्ठ केदने तैಲ म्हणून सांगली ತಿಳಿಯಲ್ तेल म्हणून अर्थ विंगड पूरा तेलाक नाव सांगका तैಲ म्हणून सांगली ತಿಳಿಯಲ್ तेल म्हणून अर्थ केदने तिलोद्भवम तैलम म्हणून सांगता देखून ತಿಳಿಯಲ್ तेल सर्वश्रेष्ठ वेट चड आशिल्ल्याक वेट उण करता वेट उण आशिल्ल्याक वेट चड करता बॉडी मसाज केले म्हणटा विंगडा थोरो वेट चड आशिल्ल्याक मसाज करू यूज करीत नंबर 1 विंगड जॅन नंबर टॉप मागीर पुरा 50% सकल ताजी पुरा ताजे अरे मेडिकेटेड ऑयल पुरा वैद्यन सजेस्ट करता आता पॅरलिस जाल्यार जाल्यार विंगडा एक हाताक दुख आसा जाल्यार त्या विंगडा मागीर ताका तोंडाक मसाज करता जाल्यार मंजिष्टा तैला कॉम्प्लेक्शन विंगड आसा तसले मस्त नंबर चंदन तैला कले वच्चाक चंदन गेल्यार चंदन म्हणून सांगल्यार रक्त चंदन श्वेत चंदन गांधन तेल केल्यार मस्त नंबर तेल आसता काही 100,000 वैर तेल आसता ते बट जनरली तैಲ म्हणून सांगल्यार ತಿಳಿಯಲ್ तेल म्हणून अर्थ ತಿಳಿಯಲ್ तेल मनशान केदने हड्डाक अस्थिगत वातू हड्डा भितर बोन मॅरो पुराक लायक ऑयल मसाज केले कुडल्या त्या केदने तो ऑयल मसाज करता ताका हूम येवकाचीच हूम येना जाल्यार ते तेल उपयोग ना देखून ऑयल मसाज केल्ले मागीर अभ्यंग केले मागीर ताणें व्यायाम करता निंदर स्टीम करून बसयता सनलायटार अभ्यता कसं ताका हूम येवकाक पळा त्या हूम येयले कुडल्यार स्वेट पोर्स दाखवून तेल भितर वता धातू पोषण सगळे अंगांत शरीर भितरी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्ज शुक्र म्हणून 7 नमुने धातू आसा त्या पुरा पोषण करता त्या मनशाक केदना यंग जावनाशाक हेल्प करता त्या देखून जीवन शैलीन तो मनशा कसं असे तेल्ला पशे अंगाची एस्ट लायल म्हणून जाल्यार री ताका केदनाय स्किन नाका हात पुरा लायक मागीर ऑयल पुलिंग करता ती ऑयल पुलिंग म्हणून सांगल्यार आयुर्वेद गंडूशा म्हणून म्हणटा ती दांत घसले मागीर टंग क्लिनिंग केले मागीर 2 चमचे प्यूर ತಿಳಿಯಲ್ तेल ज्या जाल्यार पुरा जन आजी कोण पळयता ताजी कॅपॅसिटी कसं म्हणून पळयात 2 चमचे ತಿಳಿಯಲ್ तेल प्यूर ತಿಳಿಯಲ್ तेल पक्कन मेळणी म्हणून नारळेल तेल जाता बट ತಿಳಿಯಲ್ तेल सर्वश्रेष्ठ 2 चमचे तोंडान 2 घेवचे तोंडान 2 घेवचे तोंड बंद करचे मस्त कसं करका म्हणना त्या मस्त जाता भितर सलायवा लालासरा भर जाता त्या कोळ भितर पुरा चॅनल्स पुरा ओपन जाता तेन्ना तू करता ताणें पक्कन तोंड पोट्टा भितर गेल्यार कांय अपाय ना प्यूर ತಿಳಿಯಲ್ तेल आजी तुम्ही घेवन रात्री निद्दताने कोळ कोण पळया निंदला सेकंड जिब्बे टंग क्लिनिंग ब्रश टंग क्लिनिंग करतरी त्या कोण पळया सगळे होल डे उच्चार क्लीन असता ओवर फ्रेश असता मागीर हे पुरा सण समस्या वर परिहार जाता हे निरंतर करका म्हणून आयुर्वेद सांगला एक गडी 2 बैसुका तोंडान पळय एक मॅक्सिमम 5 मिनिट ताजे चड जाता जायना बरं जाता ते यू हॅव टू स्पीट इट आउट मस्त नमुने तेलानी असता ती इरिमेजादी तैला मस्त नमुने तेल असता ती दांत प्रॉब्लम आशिल्ल्याका हेल्थी आशिल्ल्याका कोकोनट ऑयल ಏಂದ್ರೆ ಕಂಚೆ तेल जाता बट श्रेष्ठ म्हणून ತಿಳಿಯಲ್ तेल ತಿಳಿಯಲ್ तेल सर्वश्रेष्ठ केळे तोंडांत बोक्काने जाता हे मुखापाक भितर तोंडांताने आग्र जाता तसल्यांका नारळेल तेल लायक तूप कोरेता त्या देखून पोट्टा गिलचा नज्ज नज्ज बोक्काने गेल्यार कांय जायना
त्या देखून लायक खुशी लायक त्याला पट्टा गेला लागे ताजे वरल्याला पुरा बॅक्टेरिया त्या पुरा असतो ताजे तिर्ता स्पीट कोर कावण म्हणून वे वे ದಂತ ಎಡಕೆ ಆಶಿಲ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೇ ಪೂರ इतले तुम्ही ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯನ ಪೂರ ಜನ ಸಂಕ आणि तुमका कळलेल्या दयदವ್ರನ್ನ ताज ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಕೊಂಡು पळयता आमगेले मस्त नमने नॉलेज आणि मेळचेसले पुरा यूट्यूब आता पुरा मेळता पळयता वेकिने म्हणून खरं म्हळ्यार आनी येवचे जनरेशन क्या पुरा वेरी वेरी इंपॉर्टंट आमकां त्या पुरा मिस जाला आयुर्वेद म्हळ्यार एक मूल्य आशिल्लें योग म्हळ्यार एक मूल्य आशिल्लें आता पुरा जनक पुरा वर्ल्ड वायड आयला जनक पुरा अवेअरनेस आयला ಅದಕ್ಕೂ आणि योगाचे आणि आयुर्वेदाचे टाइम ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ आमगेले वीक्षकांक खंडित लायक आयकून अजी नॉलेज येवन आशा पुरो तांणी खंडित हें कोण पळयतालींची म्हूण हांव मना लेखता तशीची आतां अनेक विशय कसो म्हळ्यार डॉक्टर माम शॅम्पू यूज केल्यार केस पुरो झडची राबता इंगड म्हण शॅम्पू घालका आतां मार्केटा पुरो येतच समो बदल कितें ते कसं ताजी कसं हें ಶಾಂಪೂ ಕೆದ್ನೆ कसं म्हणून सांगल्यार खंयचे म्हणटा केमिकल घालून शांपू करून जायना नॅचरल शांपू कसं म्हणून सांगल्यार आमेले दासवाळाचे पल्लो उदकांत तिम्मन दवरला ते लोळे लोळेशे सकण येता ते आनी रिंटो दोन मिक्स करून ಮತ್ತೆ लेवल हे करचे व्यवधान कोणाक येना समाधान कोणाक येना शांपू एक्सटर्नली आमी कसं नाही केमिकल जाल्यार यूज केल्या काही व्हड विचार नाही केस काय आमगेले शरीर हार्ट बीटाक आनी ताका काही अंग शांपू केल्या काही हार्ट बीटाक काही समस्या येना बट जाल्यार बरें अनवॉन्टेड अनगत्य जावन केमिकल मस्त वेळ वॉश करले निमित्त शरीराचे एब्झॉर्ब करताची तादेखून आम्ही तेल्लाच्यानी कसने ಮತ್ತೆ लायल वय म्हणटाले वॉश करून शांपू यूज करता बट तंतुवरेचे हर्बल हे आशिल्ले कंपोनेंट चड आशिल्ले शांपू यूज करा आणि केस केदने स्निग्ध आसका केस केदने एकदम ड्राई आशनाचे केदने ड्राई ही हेअर इज आल्सो इल हेल्थाचे काय हे अल्पकेशा वय अल्पकेशा कृशवृक्ष वाचालश्चल मानस आकाशचारी स्वप्ने तो वात प्रकितಕೊಂಡರ अंग शरीर वात चेडदल ಕೊಳ್ಳಾರಿ केस ड्राई जावचे वेट उण जावचे ते पुरो लक्षण ताजे तादेखून केदने स्निग्ध केस आसका शायनी आनी स्निग्ध केस आसका तादेखून स्निग्ध केस खंयचे मात तायल मसाज कोरयता जाल्यार आमी वॉश करतना खंयचे शॅम्पू यूज करता जाल्यार ते मस्त एब्झॉर्ब करतले पण जस्ट वॉश करा केस मात्र वॉश करचे काय आता काही लाईफ स्टायलाक ताजे बदल अल्टरनेटिव्ह कोरून दितले कोणी ना ती त्या देखून न्ही जाल्यार घरांतूच रिंटो शिकाकाय ताजे पुरा हें करून खंय नको मेळचे कष्ट आता आमी म्हणटा ती पॅकेटां दूध पिवं नाका ती म्हणून पॅकेटां दूध पिवं नाका म्हणून जाल्यार घरा गाय पोषक कॅपॅसिटी जावका न्ही जाल्यार दूध पिना जाल्यार कितें कितें मरता ते त्या देखून आमी कसं नाही सांगता म्हणून ताका अल्टरनेटिव्ह कसं नाही म्हण पळोवका त्या देखून अंगाक साबून घालून जाल्यार कडले हिಟ್ಟು चेणाय पीठ भारी लायक चेणाय पीठ दुधा वाटो त्या अंगात स्निग्धच पुरा काढता आणि एकदम ड्राय करना अंगाच कडले हिಟ್ಟು बेसन आಮೇಲೆ चेणाय पीठ वॉश केले ಕೂಡಲೇ साबून जाल्यार कसं जाता एकदम आमगेले अंगाचे ऑइलीनेस पुरा काढता मस्त ऑइलीनेस काढूंक येनेज चेणाय पीठ जाल्यार तांय करना शुद्धी करता अंगाक थोडे स्निग्धते दिता त्या देखून ते एक सर्वश्रेष्ठ एक हेत त्या दुकान आमी पीठ करून एक एटलिस्ट वार एक दोन वेळा पुणी चेणाय पिठान नवका लायक मागीर मुगा पीठ आसता मूग ताजे ताय पिठान मुगा पीठ तांतूर नाल्यार आयुर्वेदक चिकित्सा दिताना आमी केन्नाय ताका त्याल्यानी मसाज करून नवचाक हिंची दिता ती कला म्हळ्यार ताका त्याल मसाज केल्ले ಕೂಡಲೇ ताका स्टीम बॉक्स बसयता स्टीम बॉक्स बसयत पयलीं हूम येता सगळे स्वेद ग्रंथी पुरो ओपन जाता ओपन जाल्यार टायम मारी सण लक्ष मिलियन्स ऑफ स्वेद ग्रंथी ओपन जाता ती त्याच वचन केमिकल साबून आमी घाले ಕೂಡಲೇ ताजे कंपोनेंट्स भितर वता तेल्ला वाट ಅದಕ್ಕೂ दुसऱ्या टायमार आमी केन्ना ताका स्नान चिवण दितात स्नान चिवणार नॅचरल स्नान चिवण केल्यार त्या मायक्रो लेवल सनसन लेवलार जालें की न्ही कंटिन्यूस जाल्यार आमगे बॉडीन ताजी इफेक्ट पडताच त्या देखून साबून वरे यूज करचे चांग नाही का मस्त निरंतर धूळ साबून स्किन केदने बारी सॉफ्ट सन चिरडा म्हणके पुळका त्या देखून केल्या तोंडा कशी अशी मसाज करून करून आनी रिंकल्स हाडून पडतात पिंपल्स जाला म्हणून जोर जोर केल्यार इलेक्ट्रीक ताणल्या म्हणके रिंकल्स येवन पडता त्या देखून तोंड केदनाय आमी उदका सेकंड उठेल कुळ्या ताका उशा हें करता ते मुख प्रक्षालन म्हणटा जाल्यार तोंडांत उद्दा मारचे दोळ्याक ओपन दोळे चक्क सव उद्दा मारले कुळ्या तोंडाक ग्लो येता सो त्या देखून खंयचे एक साबणा वयशी साबून तिकून हें करचे बदलाक आनी क्षीर आसना दुधान सम तोंड दुयेता हून करना दूध दुधांत हळदी पिट्टी मिक्स करून करता ते एक ट्रीटमेंट जाता
ते ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಶಂಕತೆ ಪೂರ ದಾಯಿಸ್ನ ಬಟ್ ಹೇ ತಿನ್ನಿ ಕೈ ಹೇ ದತ್ತ ಡ್ರೈ ಎಶಿಲೆಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಎಶಿಲೆಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ದೋಚ ಕ್ಷೀರ ಸ್ನಾನ तोंडानी तोंडाक दुधानी तोंड दुल म्हणला रे तोंडाक भारी लायक आणि क्षीर स्नान आम्ही जयपुराक ते एक पॅलेस पळयतना क्षीर स्नानाचे एक राणीला क्षीर स्नानाचे एक हे दाखयतात ते अंग वयसून राणी क्षीर स्नान करतली होय होय तशें म्हळ्यार येता राजा तथा प्रजा राय स्नान करतले जाल्यार जनवर तशी करतली पुढे आता दूध पिवच्याक दूध ना हांगा स्नान करूंक दूध काही अधिक न्हू प्युअर दूध म्हणून मेळना प्युअर दूध मेळना बट आशिल्ले पैकी त्या दूधड ना म्हणून आमी उपयोग करता तितलेंची विना हा जाल्यार घरा गाय पोसका तितले दूध तितले तेन्ना ते दूध दिवचे व्हड विचार देखून न्हू दुधान तोंड धुवन पळया तोंडाक लायक ग्लो येता आनी हून केलेलें दूध न्ही रॉ दुधान मात्र तोंड दुयेत विना हून केलेलें दूध ऑयल चड दोवचा पुरा दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट साई लायता न्हू दुधा साई त्या पुरा कसं म्हणल्यार कल येशिल्लेंका तोंडार कल येशिल्लेंका मागीर ते दुधा साई हळदी पिट्टी दुधा साई आनी बादाम दोन्ही हें कर न्हू रब करून कोणी पेस्ट मेळटा त्यान तोंड लायल म्हण जाल्यार तोंडाचे टेक्स्चर टाईट जाता लायक जाता तोंडाक ग्लो येता रिंकल्स आनी येना त्या पुरा ट्रिटमेंट आस्पेक्ट लायक विषय तुम्ही मस्त घरान तू मेळचे विशयान तो सांगिल्लो असं मस्त ज्ञान दिला आमकां आयडियाज दिला आनी आमकां इंटरेस्टिंग असं व्हेरी इंटरेस्टिंग आयुर्वेदिक शिकता जाल्यार फुडें आमगेल्या घरांत ते करून दितली बदलचे हळदी पिट्टी हळदी म्हणटा हें कोर न्हू पुरा जाणांक गोत तशें पुरा तुमकां पुरा जाणांक पेरंट्स आमचे गेल्या नंतर सांगता म्हणना घरांत तुझे करता इवन काजळ घरल्या करता आता ते जाय ना करू काही हांव करला आमी व्हिडिओ युट्यूबार घाला पळय कज्जल करची कशी म्हणून युट्यूबान तो कज्जल तुमगेले ज्ञानेश्वर युट्यूबान तो तुमगेले सण सण रेमिडीज जो ते दाखयता आसाची योगा विशयां पुरे सो आमगेले विक्षकांनी अगत्य असल्यारी पळोव येते पळोवका जाल्लेची एक ಸ್ವಲ್ಪ टाइम काडून 5 मिनिटाचे सण सण विशयांनी घालता आसाची ते पळयाचे ओके येस आता आमकां डायजेशना विशयी तुम्ही एक ಸ್ವಲ್ಪ एक 2 उतरांनी सांगू जात की म्हळ्यार स्किन हेल्था वयर कशी परिणाम घालता म्हणून डायजेशनाक आमी लेखता ती चिके थुरू आशिल्ले मनुष्य चड जेवता सपूर आशिल्ले मनीस खंय खायना म्हणून बट तागेले अग्नी कशी आसता म्हणून नॅच्युरली पळयलें तेन्ना थोरू आशिल्ले मनीस थोडे उणे खाता पाप सपूर आशिल्ले मनीस 4 चड खाता तागेले अनस्टेबल अग्नी आसता बट डायजेशन कशी म्हणून सांगल्यार आमी कसले डायजेशन जालना की ना म्हणून एक सिंपल टेस्ट कशी म्हणून सांगल्यार आमी खेळ्ळी मागीर डायजेशन आमकां डायजेशन जालना की एक ढेंक येयले म्हणून जाल्यार आमी खेळलेले फूड ताजे केलेले फुडा स्मेल हे म्हण जाल्यार ताका इंडायजेशन आसा म्हणून अर्थ आमी नॅच्युरल ड्रिंक इट्स अ गुड सायन ताका आमी खेळलेले फुडाचे स्मेल हे म्हण जाल्यार डायजेशन प्रॉपर आसा म्हणून अर्थ दोन्हीचे निद्रलेले तेन्ना आमी पिल्लो ओली जाता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸಲೈವಾ ಇರ್ತದೆ ಕೆದ್ನೈ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಮನ ಮಾಡ್ತದ ಕೆದ್ನ ಕೋಣ ಉಶಿ ಒಲ್ಲಿ ದತ್ಕಿ ತಕ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಮನ ಮಾಡ್ತದ ತಕ ಕೆದ್ನೈ ಅಜೀರ್ಣ ಅಸ ಕೆದ್ನೈ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ತಕ आणि फुलनेस ऑफ एब्डोमेन एक खेळ्यान जीर्ण दाखवता पुढे अपास कसं खेळ म्हणल्यार निरंतर असता पशुवत बुंजिता म्हळ्यार गायेन खेळ्या म्हण केची म्हळ्यार गाय पाप खायना त्या उठ करून दवरत घेता मनशान कशें म्हण सांगले एक खावन जीर्ण दाखवता पुढे अनेक खावच्या सूर केले म्हण जाल्यार ताका ते इंडायजेशन प्रोसेस कंटिन्यू चालू असता एक खेळ्यान फूड एक 3-4 गंटे डायजेशन खावकदाले पुढे अनेक खावच्यानच आणि त्या देखून आणि ಕೆಲವು ಜನ ಫುಡ್ खेळली कुळे उद्द पिता ती अजीर्णे बेशजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजनेचे अमृतम वारी भोजनांते विषप्रदम उद्द केन्ना पिवका म्हणून सांगल्यार अजीर्णे बेशजम वारी एक मनशाका तर जेवण खावचे टायम येयला जाल्यार तागेले पोट एक अजीर्ण आसल्या म्हणजे कसं ताका म्हळ्यार डायजेशन जायना ती फिलींग आसता का तेन्ना ताणें जेवण करूनच घे तेन्ना उद्द पिल्यार ताका ते औषध जावन परिणाम करता म्हळ्यार ते केलेले फूड इंडायजेशन फूड जीर्ण करता सो अजीर्णे बेशजम वारी बेश म्हळ्यार मेडिसिन जीर्णे वारी बलप्रदम केलेले फूड जीर्ण जाल्ले मागीर म्हळ्यार एक 2-3 गंटे नंतर ताणें उद्द पिल्यार ताका बलप्रद जाता स्ट्रॉंग जाता इल बिकम व्हेरी स्ट्रॉंग वय अजीर्णे बेशजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजनेच्या अमृतम वारी भोजन म्हळ्यार फूड करता आसतना उद्द अगत्य असला मात्र अमृत म्हणके थोडे घेवका काय थोडे घेवका अतीक जाल्यार थोडे घेव येता जेन्ना एक फूड खावन थोडे खाता थोडे चपाती सुकल फूड केले वय थोडे उद्द अमृत म्हणके पिवका काय अमृताचे जाल्यार भोजनांते विषप्रदम जेवण दल मागीर केला गट उद्द पिता पिवचकनच उद्दा मात्र
उनुदादले जाता ताकदले जाता कसन जाता जाल्यार उद्दा डायरेक्ट पिवचा ओ ना तशी वय त्या कसन करता म्हणून सांगला रे आमगे डायजेशन जाल्ले कूडल्या कसन एक अग्नी एक जीर्ण करता म्हणटा थंय उद्दा घाल म्हणटा रे त्या अग्नी शमन जाता तेन्ना ताका इंडायजेशन फील जाता फॅटी लिव्हर कोलेस्ट्रॉल पोट ऑर्दोचे डायजेशन लेझिनेस एक लिंक जाता मागीर देखून उद्दा पित्तान जालें डायजेशन प्रॉपर दाखोव म्हण जाल्यार रे उद्द जेवण करताना उद्दा थोडे थोडे सिप्प करून पिवका मागीर उद्दा जेवण जाल्ले कूडले आमी उद्दा गटा पिवचा ना अभ्यास आसा ते एकोळ रबोचे जायना ते निदान जावन आमगेले शास्त्रीय जावन आयुर्वेदान सांगिल्लें म्हणजे आमगेले खंयचे विंगड ग्रंथा सांगिल्ले उद्दा केन्ना जेवण भोजनांती विषप्रदम जेवण जाले कुळ्ळे उद्दा गटा पिवचे कानांच्या आनी केलो जन जेवण जाले कुळ्ळे कोल्ड पिना जाल्यार दयिना जाल्यार कोल्ड पिल कुळ्ळे अशी अग्नी वरे डाऊन जाता जेवताना कोल्ड बेवका म्हणटा त्यावेळेनच गोल्ड उद्दा पिवचे कानाच्या तितले भयंकर हीट हे असं म्हणून जाल्यार थोडे सिप्प करून पिवत विना हा कोल्ड गेल्ले कुळ्ळे अग्नी काम करून जायना केल्या म्हणजे आमी कसन केल्यार वरे ते जीर्ण करचे अग्नीन जठराग्नीन एलोपॅथी आमगेले मॉडर्न सायन्स पकडे डायजेस्टिव्ह फॅक्टर्स म्हणून आसता मस्त नमने डायजेशन कसन पुरा हायड्रोक्लोरिक ऍसिड कसन नमने पेप्टिक ज्यूसेस पोट्टा भितर आसता पुरा डायल्यूट जाता त्या देखून आमी कसन केलेले फूड पुरा बर्न करता जाल्यार ताका एक्टिव्ह आसता न्हू ते उद कोल्ड उदक कोल्ड ड्रिंक्स पिल्ली कुळ्ळे ते बंद जाता देखून आमी डायजेशन केन्ना प्रॉपर मेंटेन करता जाल्यार उदकाचे रिलेशन इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ एक ವಿಷಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನಾಕ अगत्य शिले जीवन शैलीचे आम्ही बदलावणे खंयचे आडयत मानसिक हेल्थ दावको म्हण जाल्यार मनशाक केन्ना ताणें खुशी आसका म्हण जाल्यार ताणें घेवचे फूडकी ताणें घेवचे वातावरणकी तागेले फ्रेंडशिपकी पुरो लायक आसका सन चेडा जालकून पुरा एजाचंके समस्या केन्ना आशिल्लेची एक पेरेंट्सान तागेले चेडवाल फ्रेंडशिप कोण म्हण पळोवका कशी पळोवका म्हणून आमी ते व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्यार आमी मनशाक एक मानसिक शांती समतोलन दावको म्हण जाल्यार ताणें केन्ना एक प्राणायाम ध्यान करपाची ध्यान करचे कशें म्हण सांगल्यार आमगेले अष्टांग योग म्हण आसा अष्टांग योग म्हण सांगल्यार 8 स्टेप्स योगांतू आमी सम पुराजनान फॉलो करचे योग म्हणून पळय आसन मात्र करता ती ताजे पुढे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधी म्हणून आसा तांतू थोडे पूण आसन केले ताका बॉडी टायर्ड जाता बॉडी टायर्ड जाले कुळ्ळे ताणें ते ब्रिदींग रेट तागेले चड जाता आतां आमी एक 4 जंप केले म्हणून जाल्यार हांगा हार्ट बीट डब 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 जाता ब्रिदींग रेट फास्ट जाता ते दवका जाल्ले कुळ्ळे कसन जाता म्हणून सांगल्यार हार्टांत की थंयकी हांगी कसन की शरीरा भितर कसन ब्लॉकेज आसल्यार समजत चिके दवच्या सोणा ते ब्लॉक आनी दवच्या सोणा सांदकून त्या कोर नायल्यार एक उद्दा वच्चे मोरी पैपांत केन्ना उद्दा घालता आसल्यार मात्र ते क्लीन जाता तांत उद्दाक मस्त वच्चे निमण जाल्यार तांत तशें म्हणटा भितर द सेम वे व्यायाम करता करता कसन जाता म्हणून सांगल्यार आमगेले हार्ट रेट व्यायाम पुरो चड जाता तेन्ना प्राणायाम करून ते कंट्रोल करतात तस्मिन सची श्वास प्रश्वास तिरविचे प्राणायाम कंट्रोल केल्ले मागीर ताणें एक लास्टाक शवासन की ब्राह्मरी प्राणायाम म्हणून सांगल्यार आमगेले पंच ज्ञानेंद्रियाक वय वॉयस आमगेले ओंकार की खंयचे केल्ले कुळ्ळे ते एक तरंग फॉर्म जाता फॉर दोळ्यांनी बंद करून नांकांनी बंद करून म्हणून केल्ले कुळ्ळे ब्रेनाक लायक ताजे वेव्स वता आतां मनशाक लायक कोणी मसाज केले कुळ्ळे खुशी जाता न्हू हांगा लायक अशी मसाज केले कुळ्ळे ताका खुशी जाता तशी जे ब्रेनाक मसाज करचे कोणाय म्हणून सांगल्यार एक खुशी जालेले संगीत की खुशी जालेले एक फूड की खुशी जालेले खंयचे एक विषय मन खुशी जाता तशीच आर्टिफिशियली आमी कान नाक पुरो बंद करून भितर एक वेव्स प्रोड्यूस करता ती ओंकार म्हण दांत चाबून म्हण ब्राह्मरी शब्द करता ती ब्राह्मरी म्हणून सांगल्यार दुंबी त्या ब्रेनाक लायक कूल जावन व्हडोड्ड अंतो सायंटिस्टांनी टेस्ट करून पळयले तेन्ना ब्राह्मरी प्राणायाम केल्ले कुळ्ळे ब्रेन इतले नॉर्मल स्थिती येता कस ताका कदाच मेडिसीन आजीकय ना एक ताका 8 गंटे न्हीद करून उठकर तितलं आयदना तितलं कूलनेस ब्राह्मरी प्राणायाम केले पळय त्या देखून मनशाक लायक न्हीद करता जाल्यार कशी न्हीद कसले येता यदा तू मनसी क्लांते कर्मात्मना क्लमानुक्त विषय निवृत्तते तदा सोपती मानव म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रिय आमगे एक्टिव्ह जावन ब्रेन पुरा एक हीट जावन आसता हांगे 4-5 लायट येद्र टीव्ही ते पुरा स्विच मेन स्विच दिवन आसता न्हू त्या मेन स्विच उन आसता तशींच आमगेले ब्रेन मेन स्विच खून जाल्यार कूल करता म्हणून जाता आनी ताजे पंच ज्ञान निवृत्ती करता ताणें दोळे पळोवचे बंद करता कान बंद करता आयकुचे बंद करता आमी खावचे बंद केल्यार लायक मनशां न्हीद येता तांत पंचांत एक खंयचे एक्टिव्ह स्वयं म्हण जाल्यार हांगा एसी चड गत्ती एसी मायनस आमी टूंत घालून एसी न्हीद म्हळ्यार ताका न्हीद येना मस्त शाक जाल्यार न्हीद येना
ते स्पर्श एकूल्या कसल्या मात ताका न्हीद येता. खंयचे खाता खाता न्हीद म्हणल्यार ताका न्हीद येना. जोर शब्द जाता तसो न्हीद येना. दोळ्याक प्रकार लायट आसता ताका न्हीद येना. खंयचे जोर उदबत्ती स्मेल जोर येता म्हणून न्हीद येना. सो ताका देखून खंयचे पंच ज्ञानेंद्रिय खंयचे निवृत्ती करनाचे ताका मनशान न्हीद येना. ताका देखून पंच ज्ञानेंद्रिय न्हीद लायक येवका म्हणल्यार ताणें ब्राह्मरी प्राणायाम केल्यार भारी लायक. अनुलोम विलोम प्राणायाम केल्यार लायक. ताका देखून तुमी निमगेलें मन केन्नाय सुस्थितीर आसका म्हण जाल्यार मनशान ध्यान करता. ध्यान म्हणून सांगल्यार आमी फॉर एग्जाम्पल एक दोळ्या मध्य तो हांगा एक आज्ञा चक्र म्हणून आसा. त्या आज्ञा चक्रा वयर आमी कॉन्सन्ट्रेट करता करता करताची मनशा एक न्हू बदावन जाता. एकडा खुशी जाता. थॉट्स कसले येवचना ते येवच नॅचरल ते येता. बट ते दूर करचे एक टेक्निका. ते दूर करचे टेक्निका. कोण एक उलयता एकदम रफ उलयता, एकदम नाका शब्द उलयता, ಕೆಲವು ಚೆರಡು ಹೊಡ್ಡ ಆಸತಿ ತನ್ನಿ जीवहाग्र जिब्बे तुदेर कॉन्सन्ट्रेशन करचें मनाक ताजे वयर इचे कॉन्सन्ट्रेशन दिवन कंट्रोल करचें कोरेता. ಕೆಲವು जन क्रुयल आसतात. ಕೆಲವು जन कसं बाप ताका पाय कसं पाय चमकूच्या जायना ताका दोन हातान मारल्या क्रुएलिटी तागेली. समज ताका चमकूच्या जायना बाप ताका दोन वचून मारचे म्हळ्यार क्रुएलिटी तागेली चड आसा. ताणें हृदय चक्र हृदय वयर बैसून ताणें मायंड शांत करच्याक हें कोरेता. मनशाला पुरा नमुने रस गुण आसता. तो इतलो व्हड सन्यासी जाल्यार तागेले कोप आसता. सांज चेडू जाली की ताका तागेले चेडू कोप दाखयता. लिमिटर आसता. आमी जेवण करता नॉनची लायक म्हणून सांग चड वाडूंक जायना. नॉनची कितले ते दवरता. तशींची कोप मनशाक दवका जाल्यार तो उपयोग खंय करता खंय करूं नज म्हण एका कंट्रोल करच्या मनशाक भारी कश्ट. ताका देखून ध्यान मनशान आज्ञा चक्रा वयरी ध्यान केल्यार कॉन्सन्ट्रेट करून ध्यान केल्यार भारी लायका. जिव्हाग्रारी नासाग्रा वयरी मागीर हृदया वयरी तशी मन कॉन्सन्ट्रेशन करता करता करताची ध्यान केल्यार मनशा एकवेळा रिचार्ज जाल्या म्हणके दत्ता. एकवेळा रिचार्ज जाल्या म्हणके दत्ता. हें तोंडान सांगूं सुलभ. प्रॅक्टीस करूंक तोंडान कितें सांगल्यार पेजन प्रॅक्टीस कोण येवका. तशी मस्त नमुने विचारू योगांत बरें आसा. मनशाक सुस्थिती आसाक योगा आसना प्राणायाम जीवनशैली आयुर्वेदा हें पुरो उठकोरून मनशान योग्य रितीन जीवन करेत. खंडीत इतली चंद कोण तुम्ही सांगितलं सर. आमगेले फाय सुकूनच आम्ही सूर करका म्हणून दिसता आमगेले वीक्षकाने जेव्हा सगळ्यांनी. ओके आता तशी तुमगेला आता ಸ್ವಲ್ಪ एक रॅपिड राऊंड म्हणा म्हणजे तक्षण मनाक शांत करच्याक तुम्ही सांगला ते अफास उसिराटाचे विधान ब्राह्मरी केल्यार लायका. ಕೆಲವು जन तिका ऑफिसांत फॉर एग्जाम्पल तुम्ही रॅपिड राऊंड सांगला जाल्यार खंय कोरता म्हणून सांगता. एक जोर कोप येता एकल्याक जोर पट्ट जाता जोर दुख येता आसा कसं नाही करू जायना. तेन्ना काय ना एक नाक बंद करून ब्रीद एक नांकात खंयचे नांकान ब्रीद केले पळय एकवेळा ताका तळमळे उण जाता. सो सिंग खंयचे उष्ण शीत खंयचे नांकान एकवेळा ब्रिदींग केले पळय आतां भंय केले पळय कोप केले पळय डब 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 जाता हार्ट बिटा. ते एकवेळा कंट्रोल करूं एक डीप ब्रिदींग केल्या पुरो हें इमिडिएटली कोणाके कळना बशिल्ले कडेनाची. आतां एकल्या बँकान तो एकलो कस्टमर भयंकर कर करता आसा जाल्यार कस्टमराक बँकात जोर कर करता आसा तर लड्या हें आसता हॉट सिच्युएशन आसा. त्यात कोणी दोगेले देखले ना केल्या पुरो ठप्पन एकवेळा डाऊन जावन वता. ताका रियालिटी अर्थ जाता हांगा दाखोवन चिके ताकाड वच्चा हांगा म्हणून दिसता. हे कोणी प्रॅक्टीस कर पळयत वय कितें म्हणून. खंडीत लायक विषय. धनात्मक चिंतनेक एक मंत्र म्हळ्यार इमोशनल स्ट्रेंथाक केन्नाय कसं म्हणून सांगल्यार मनशाक तागेले फिजिकल फिटनेस तागेले आसता केन्नाय खंयचे एक इमोशनली ताणें एक स्ट्रॉंग आसा म्हणटा फिजिकल स्ट्रेंथ जावका ताजे वटेन ताणें मायंडाचें हें करता प्रतिनिधी ताणें ध्यान प्राणायाम करूनची फिजिकल फिटनेस मेंटेन केल्यार मात्र एनी टायम ताका हेल्प जाता. खंडीत त्यांच्या धनात्मक पॉझिटिव्ह जालें. आतंक उणी करच्याक एक अभ्यास आतंक उण कोरका म्हण जाल्यार ताका न्हीद लायक कोण आसका आनी ताका खंयचे एक आतंक कोरका की नाका म्हण ताका ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आसका. स्टुडंटाक परीक्षे ಬಗ್ಗೆ आतंक बिझनेस मॅनाक बिझनेस आज व्यारदत की म्हणून आतंक बँकाच्या काजी इन्स्पेक्शन येत म्हणून आतंक आसता टीचर्सांक रिजल्ट चेडून दिता म्हणून आतंक आसता. पुरा जनाक आतंक अनगत्य करची करता तिची ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान डीप घेतलो म्हणून ताका आतंक म्हणून जाता. ज्ञान ताजे ಬಗ್ಗೆ ताणें ज्ञान घेव आतंक केल्यार आता टीचरान आतंक करून तो स्टुडंट इम्प्रूव जाता की ना म्हणटा ना म्हण गॅरंटी आतंक केले निमित्त जायना. बँकाच्या जी इन्स्पेक्शन येतात म्हणून आतंक केले निमित्त बँक जाता आसता ताजे ಬಗ್ಗೆ ज्ञान आसता जाल्यार तो आतंक करना. करेक्ट आणि तशी म्हणणारी तांतू भितर अनेक आतंक उणी करचे अभ्यास न्हीद लायक तुम्ही सांगितलं सर ते न्हीद कितली घट्ट पुरे येवका ते न्हीद सन्न चिरडुवाक लाँग न्हीद येवका
सन्न चेडवांक एक 5-6-10 वर्ष चेडवांक लॉंग न्हीद येवका तांचे ग्रोथ जावचे टायम मारी तांकां न्हीद चड जावका एक यंग अडल्टान 6 to 8 hours न्हीद काडका ॲज एज एडवान्सेस न्हीद उण जावचे इट इज नॅचरल फॉर एक्झाम्पल न्हीद येवचे कसं लेखा म्हणटा सांगला पंच ज्ञानेंद्रिय टायर्ड जाला लेखा ताका निवृत्ती घेवचे न्हीद सन्न चेडवांक आतां आमी हांगा बसल्या म्हणके सान एक 5-6 वर्सां चेडूं कोणी आसा म्हण जाल्यार तो टीव्ही पळयता लायट पळयता पुरो पळोवन 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 पुरा मायंडाक येतच तो आमी हांगा विशय आनी मॅटर मात्र विंगड खंयचे ना तो उदक दवरलें पळयता पुरा पळयता तितले शार्प जावन आसता ताय मायंड तितले शार्प जाल्यार तितले न्हीद जावन आसता न्हीद येवका ताका चेडाक ग्रो जाल्यार चेडाक तितली न्हीद कशीची तेजी यंग आशिल्ल्याक साधारण एक यंग 30-40 years भितर साधारण एक 6 घंटे मिनिमम न्हीद जावका मॅक्झिमम 8 घंटा ताचे चड काळार वरल्यार रोग सुरू जाता ताका अतिनिद्रा देखून ओबेसिटी पर डे दनपाराचे रात्रीचे ऍड करता जाल्यार दिसाचे न्हीद केन्नाय 1 घंटा न्हीद रात्रीक 2 घंटा न्हीद समान हें आयुर्वेदान क्लियरली सांगला दिवास वापा आमकां डेली रात्री एकल्याक कसं म्हणटा रात्री येतना बार जाता ताका मस्त न्हीद पडा 4 घंटे न्हीद पडचा त्या देखून ताका कितले न्हीद 4 घंटे न्हीद लॉस जाता ताका 8 घंटे न्हीद दिसाचे 4 घंटे न्हीद होत नाही ताणें दिसाचे ताजे अर्ध घंटे न्हीद काडका एक रात्री KSRTC बस ड्रायव्हिंग करता तो रात्री 10 घंटा 6 घंटे ड्रायव्हिंग करता न्हिदता ताणें निद्रे म्हाका न्हीद पडी म्हणून दिसाचे 8 घंटे न्हीद काडल्यार ताणें ताका 16 घंटे न्हीद काडल्याचे रिजल्ट मेळटा ताका ते चांग न्ही ते सो त्या देखून सॉफ्टवेअर की थंय कंपनीन काम केलेलें कसं करता ती रात्री न्हीद पडी म्हणून दिसाचे 8 घंटे न्हीद काडूं वता ती दिसाचे 8 घंटे न्हीद काडल्यार ताका 16 घंटे न्हीद काडल्यार कसो बॅड इफेक्ट येता बॉडीक वग्गी डायबिटीस जावचे वग्गी वेट चड जावचे हेअर फॉल जावचे मागीर वग्गी येवचे पुरो येता त्या देखून दिसाचे तो कितले आसा ताणें 4 घंटे न्हीद काडटा मॅक्झिमम 5 घंटे ताजे चड काडूं न्हीद नाशें काम करतले दिसाचे 4 घंटे न्हीद काडका दिसाचे 8 घंटे एक्झॅक्टली सायन्स वर वयता जे मस्त त्या देखून म्हाका 4 घंटे न्हीद मेळ्ळें म्हणून ताणें त्या दिसाचे 4 घंटे न्हीद काडल्यार रात्री 8 घंटे न्हीद काम करून ताका हें मेळटा हें खंयचे विज्ञान खंय जालें वयता लायक जावन सांगिल्लें आसा करेक्ट आयचे ಒತ್ತಡ पीडित जनाक एक तुमगेल मनान संदेश ಒತ್ತಡ पीडित केन्नाय खुशीर आसका मनशान कसले म्हणून सांगला री गीते अंतू वाजिल म्हाका उडगासो काली आज मिगेल हाता कसनस की ते काली कोणालकी हाता आशिल्लें आज मिगेल हाता असं पाय कोणालकी हाता जाता खंयचे आमी येतान घेवन येनी ती वतान कशें होर ना ती ताजे न्हू खंयच्याके जावन अति जावन आमी मातशें पळोवन ताजे मागीर मातशें जीवन वायट करूं नजा चिंते आनी चिते म्हणकेची चिंते केन्ना चिते केन्ना मनशान जीवन जालें मागीर दहन करता चिंते मनशाक जिवंत आसतना दहन करता त्या देखून चिंते करनाशें अशें म्हणणे अनगत्य चिंते करनाशें मनशान खुशीर अशें केन्नाय हसनमुखी जावन आर्टिफिशियल कोणी असल्यार पिश्य म्हणटा ताका जाल्यार मनशान केन्नाय हसनमुखी जावन केन्नाय असल्यार खंयचे एक येवचे तोंदर दूर करच्याक साय जाता म्हणून केन्नाय खुशीर आसता म्हणून हाय कशे डॉक्टर माम इतले आनंद जाल्ले तुमगेला उलोवन सुंदर जावन तुम्ही आमकां विवरण दिलेलें आसा मस्त धन्यवाद तुमकां आनीक ऐकया म्हण दिसता मुखारसून आनी खंयचे टॉपिक असल्यार आमी तुमकां आपयताची केन्नाय सो नमस्कार नमस्कार आजी आमकां ह्या यूट्यूब चॅनलांत आपले विश्व कोंकणी वाहिनीक आनी आजी होस्ट जावन मस्त कार्यक्रम करून दिले जयश्री पै मॅडम तुमकांय नमस्कार श्रोत्रांक पुराजनाक नमस्कार धन्यवाद सो आतां विक्षकांकय तुमी कमेंटांत बरयाची तुमकां खंयची विशयाचे प्रॉब्लेम आसलो ती की न्ही कमेंटांत घाली म्हण जाल्यार आमगेले डॉक्टर माम खंडीत ताका आन्सर दिताची तुमकां अर्थुजत तशी तुमकां सुलभ हाजवेरी तुमकां ताका रेमिडीज की सोल्युशन की दिताची म्हण सांगताचे आमी सो नमस्कार सक्कड विक्षकांक धन्यवाद